आचार्य जावन शिला दिव्यांग शिला प्रभुपाद लुड़दास कड़िया अनि कृष्ण परमात्मा लुड़दास कानु सूर कोरिया सुरवेरी अमगलोटा सची इस ग्रेस रमण हरिदास प्रभुजी तनी बेंगलुरु तो कुंजांजल लस अमगलंत मलगाड़ तंगेल अनुग्रह फस्ट अमक गेवया अनि मुखारसुया प्रभुजी तुम्ही ऑनलाइन सर्च की तुमगला वीडियो आणि बंद असा हरे कृष्णा प्रभुजी ऐकत ना ऐकत प्रभुजी तुम्ही तुमको स्पॉटलाइट केला हरे कृष्णा कितले घंटा सुरू करते प्रोग्राम 7:30 प्रोग्राम सूट झाले प्रभुजी आता भाई प्रोग्राम सुरू केलं ओके हरे कृष्णा मुकारी गुरुदेव जी की जय श्रीला प्रभुपाद की जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय श्री यशोदा दामोदर भगवान की जय श्री राधा दामोदर भगवान की जय श्री गोपाष्टमी की जय कार्तिक मास महोत्सव की जय अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय आजचे दिवस बरी महत्वपूर्ण आशिल्लो ह्या मासाची कार्तिक मास महत्वपूर्ण आशिल्ल्या एक मासाचा महिन्याचा म्हळ्यार ह्या महिन्यांत कृष्णाले महत्वपूर्ण आशिल्ले लीला वंडरफुल लीलास केलेला एक महिना तो दामोदर लीला मात्र नहीं गोवर्धन लीला जाल्ले आसा मागीर गोपाष्टक लीला जाल्ले आसा मागीर अखेरी महिना अखेरी पौर्णमी का कार्तिक पौर्णिमा आसना त्या महिन्याक रासलीला जाल्ले आसा अखेरी म्हणून सांगिल्लें आसा अशी पळयतना हे महिने म्हळ्यार अति महत्वपूर्ण आशिल्ले एक महिना तो एक उत्सव होता आमकां भक्तांक सगळे एस्पेशली वैष्णव भक्तांक हे महिना भरीचे एक उत्सव तशें जाता ते मात न्ही कृष्णाले मस्त कारुण्य मेळचें आशिल्लें दया मेळची आशिल्लें अनुग्रह मेळचें आशिल्लें एक महिने येता विंगड खंयच्या महिन्यान तूं पळयला रे हे महिना सकळ एस्पेक्ट महत्वपूर्ण हे आशिल्लें कृष्णाले आमकां कारुण्य मेळचें आशिल्लें एक भक्ती मेळची आशिल्लें एक महिना तो आयचे दिवस हे पुराय गोश्ट करचें चोडवांगेले प्रोग्राम आसा चोडवांगेले भजन कीर्तन भगवद्गीता पारायण डान्स आनी गोलीला असो पुराय प्रोग्राम सगळे आता आमी अरेंज केल्ले सांगा कळवा ते अरेंज केल्ले पळोवच्या कितें मस्त जनांगा एकडे जाल्ल्यांची कळवा उत्सुक जावन बसल्यांची आनी मस्त जनान पुराय पार्टिसिपेट करका आनी कृष्णाला कारुण्य भक्तांगले कारुण्य पुराय बरसाका म्हणून गिनती करता म्हळ्यार प्रार्थना करता मस्त मस्त जनान सगळ्यांनी भक्तांनी उठोवची मेळून केल्ले प्रोग्राम हे म्हळ्यार चोडवांगेले तांचो आमकां चोडवांगेले कार्यक्रम आसून मस्त सगळे आमकां मनान करूं कळवा मस्त शिकून काडूं चोडवांगेले प्रोग्राम आसून म्हळ्यार चोडवांगेले म्हळ्यार बड्डिंग हे पळय अवस्था पळय सांगिल्लें अंकूर जें आशिल्लें आमचो जीव जावन येवचे आशिल्ले त्या वेळार तांकां मस्त तरा आशिल्ले पूर्व सिद्ध जावन आशिल्ले मस्त तरा आशिल्ले टॅलंट्स आसता तांकां सिद्धी आसता तांकां सामर्थ्य आसा प्रागल्भ्य आसा कळवा अशी कृष्ण भजांतो कृष्ण भावनामृतांतो कृष्ण कॉन्शियसनेस कृष्ण प्रज्ञांतो तांकां मोल्ड करून काडूं आशिल्लें एक प्रायत हें चोडवांगेलें कळवा तांकां कशी बेंड केल्यात
कळवा तशी आम्ही कृष्ण भावना आणतो तांकां जावं गेल्यार कृष्ण भावना आणतो अडवयत कळवा ताका कृष्णाला कारुणी जावं आमकां कळवा तशी शुद्ध जें आशिल्ल्या वस्तू चेवटो गेले तांकां आतां पळय मस्त तर आशिल्ले टायम तांकां नाटक करूंक आनी तांकां भगवद्गीता पारायण करचें आशिल्लें हें पुराय टॅलंट्स तांकां आसता सिद्धी तांकां आसता कळ्ळें तशेंच हे सिद्धी कसं म्हणून आमकां तें एक्स्ट्रा करता आमी कळ्ळें तें आतां ताका आशिल्लें एक प्रोग्राम आसा हें कळ्ळें आतां चेडवांक आतां सांग आसतना चेडवांक आमी संस्कार दिवपा पडटा आमकां जें संस्कार तांकां दिवचे आशिल्ले एक प्राय चेडवांक गेल्यार कळ्ळें आतां तांणी वाडून येवन डॉक्टर येता जी तांकां ते टॅलंट्स कृष्णा बदांतू कृष्णा प्रश्नांतू तांकां हें केल्लें रे तांकां कसो येता म्हळ्यार तांकां तांणी कृष्णा स्थिती येता हे जन्म तांकां साफल्य करूं येता मनुश्य जन्म तांकां साफल्य करूं येता तशेंच तांणी आतां आमकां आमगेल्या समुदायान तुजी आतां आमची वेदीन तुजी तुम्हाला जशे डॉक्टर्स आसा इंजिनियर्स आसाची MBA शिकिल्ले CA केल्ले जन आसाचे बँक मॅनेजर जावन आशिल्ले जन आसा CEO आनी मिनिस्टर आनी टिचींग प्रोफेशनां केल्ले जन आसाचे तशे PM प्रेसिडेंट आनी पुराय हांगा सगळे पोसिशन आसता हे सगळे कृष्णा बदांतू तांणी ते युटिलायज करताली उपयोग करताली ते सगळे व्यर्थ जाता मनुष्य जन्म व्यर्थ जावन वता तेंची तांणी तांगेले टॅलंट्स कृष्णाला सेवेन तूं उपयोग केले जाल्यार ताका गूण आसा ते मनुष्य जन्म ताका सार्थक करूं येता म्हणून तो सांगिल्लें आसा ते आतां तांणी आतां आमी कशे जाल्यार भौतीक जन्मांत आयला प्रभुवान सांगलां म्हणजे आमकां म्हळ्यार दीस बॉडी दीस जन्मा दीस लायफ इज अ बॅड बार्गेन म्हणून सांगिल्लें आसा कळ्ळें बॅड बार्गेन कशी येता म्हळ्यार भौतीक जें आसा अस्तित्व आमकां आसा कळ्ळें भौतीक जें आशिल्लें ती आनी आमी कृष्णाक सेवा केली जाल्यार वी कॅन युटिलायज दीस बॅड बार्गेन इंटू अ गुड बार्गेन म्हणून सांगिल्लें आसा कळ्ळें ते चांग जें केन्ना आमी कृष्णा बदांतू आमगे टॅलंट्स पुराय युटिलायज करतना कळ्ळें ते युटिलायज केल्यार आमी उपयोग केले जाल्यार आमकां कशें येता म्हळ्यार आमकां ते भौतीक जें आसा अस्तित्व आत्मीय जें आशिल्लें अस्तित्वांत आमकां वचूं वयता कन्वर्ट करीत ताका तशें सांगिल्लें आसा सो दीस इज आर्ट ऑफ लिव्हिंग म्हणून सांगिल्लें आसा आर्ट ऑफ लिव्हिंग म्हळ्यार जीवन कला म्हणटात दीस इज आर्ट ऑफ कळ्ळें इशी आमी कृष्णा बदांतू कृष्णाले सेवेंतू कृष्णाले भक्ती सेवेंतू आमी आमगे जीवन उपयोग केले जाल्यार आमकां आर्ट ऑफ लिव्हिंग मात्र दीस इज आर्ट ऑफ लिव्हिंग ऑल्सो लिव्हिंग दीस मेटेरियल वर्ल्ड मिसरेबल वर्ल्ड कळ्ळें आमकां हे भौतीक जें आसा कश्ट लोकांक साकून आमकां कश्ट नासलेल्या लोकांक वच्चें आशिल्लें वाटय आतां हे शेजार आशिल्ले वेदी आमकां कृष्णालय सेवेंतू आमी आमगेले टॅलंट्स पुराय आमगेले प्रागल्भ्य पुराय आमगे सामर्थ्य पुराय कळ्ळें तशें एकल्यान सामर्थ्य डॉक्टर जाल्यार इंजिनियर जाल्यार तांगेले टॅलंट्स पुराय आमी कृष्णा बदांतू समज उपयोग केले जाल्यार आमी युक्त केले जाल्यार आमकां वी कॅन लीव दीस मेटेरियल वर्ल्ड विथ अ ग्रेस म्हणून सांगिल्लें आसा सो दॅट इज द आर्ट ऑफ लिव्हिंग जीवन कला तशेंच आमी करता गेल्यार ते चेडवांगेले गूण कसो जालें म्हळ्यार फुडें एक गियाद दिशिल्ली सांगिल्लें इंग्लिशांत द चायल्ड इज दी कसो फादर ऑफ द मॅन चायल्ड इज द फादर ऑफ मॅन म्हणून सांगिल्लें आसा कळ्ळें चेडवांक साकून आमकां मस्त शिकूं आसा म्हणून तुजें कळ्ळें म्हळ्यार तांकां मस्त तरा सामर्थ्य इंटेलिजन्स पुराय आसा कसो ते गूण तांगेले चेडवांगेले फर्स्ट गूण म्हळ्यार इनोसन्स
निष्कळंक निष्ठापट्टी कापट ना तंका कसलें अशें कळंक ना तांकां कळवा तशेंच ते चोडवा तशें एक वेळाक एक उदाहरण सांगता वा एक एग्जांपल एक चोडू तांकां म्हळ्यार निष्कळंक जें आसा तांकां अण्णामान कसं सांगलें तांकां ते एक वेद वाक्य तशी करता तेणी आनी तें अनुसरण करता तशीच निष्कळंक जें एक 2-3 वर्सां प्राय आशिल्ल्या चोडू सगळें कळवा तशें एक चोडू चेड्डाक ते अण्णान तेगेल्या बापान कळवा तेगेल्या बापसून एक मदिरेसून एक वाळा वयर बसयल्या बसून ताका सांगलें यो रे पुता उड्डा मागीर आतां उडा यो म्हणून ते चेड्डांक कसलें हालो तेंगेलें ना उड्डी मारली उड्डी मारून हातान गेले तशी एक ताका 5 वर्सां प्राय आशिल्ले चेडूं येयलें चेड्डाक ताका बसयलें आनी तां लागीं सांगलें उठ रे मागीर आतां उड म्हणून सांग हांगा धरतलो तूं म्हळ्यार ताका संशय येवं म्हळ्यार ताका बुद्धी ಸ್ವಲ್ಪ चेड गेले म्हळ्यार आमगेले भौतिक बुद्धी चेड गेली त्यामुळे ताका विश्वास उणी जाता नाजाल्यार ताका ताणें सांगलें उड्डी मार रे हांगा धरतलो न्हय म्हणून ताणें उड्डी मारून केलें मागीर 10 वर्सांचो प्राय आशिल्ले चोड येयले तो वय आशिल्लो ताजे वय ताणें सांग रे मार रे उड्डी मार रे हांव धरता रे हांगा नाका जावं कवे हांव देंवन येता म्हळ्यार तागेले विश्वास इतले उण गेले कारण आमकां प्राय चेड येतना आमगे भौतीक बुद्धी वाडोवंक येता कळ्ळें आमकां विश्वास उणी जाता तशीच आमकां भगवद्गीते भाग आमचो कृष्णान सांगिल्लो आसा अखेरी तुमकां सगळ्यांक कळटा न्हू तें 8व्या अध्यायान तो 66 श्लोक सांगता सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज म्हणून सांगता कृष्ण ये रे पुता तुमी सकट पाप पुराय सकट धर्म पुराय सोडून त्याग करून म्हाका शरणागती येयाची कळवा शरणागती येयाची कळवा हांव तशी जाल्यार कशें येता तुमी सकट पापय दूर करून आमचो मुक्त शुद्ध करून मिगेला की तुमकां आमचो स्वीकार करता म्हणून सांगिल्लें कळवा तांचो विश्वास ना मुखार आशिल्ले चोड आसना 2 वर्स प्राय आशिल्ले त्याच्या दाका कंप्लीट विश्वास अन्ना मला कळवा कंप्लीट विश्वास अन्ना मला त्यामुळे ते चोड उड्डी मारून हें केलें धरलें प्रकल्पाद कार्य सांगा तुमकां काणी गुंत आसना तशी प्रकल्पाद कंप्लीटली डिपेंडंट कृष्णाक इज परमपिता तशी कृष्ण सांगता परमपिता कृष्ण म्हणल्यार सांगता चोड हांगेले यो रे तुमी हे सकट धर्म सोडून म्हाका मात शरणागती येयाची कळवा तशी जाल्यार तुमगे सकट पापय दूर करून हांव तुका स्वीकार करता ताका संशय काय नाका तशी भक्ती निष्कळंक जें आशिल्लें भक्त आसना ते विश्वास पावताची विश्वास पावन कृष्णाक शरणागती येताची कळवा ताणें ಸ್ವಲ್ಪ एक प्राय आशिल्लें ಸ್ವಲ್ಪ एक हें आशिल्लें जें म्हळ्यार परम जें आशिल्लें भक्त कार्य सांगता तांणी निष्कळंक जाताची तांकां कसलें भौतीक जें आसना अशें हें जें ना तांकां कळवा कृष्णा सांगिल्लें कसो कंप्लीट तांणी विश्वास पावन कृष्णा सांगिल्ले प्रकार करताची तें शरणागती म्हणून सांगलां कंप्लीट शरणागती पूर्ण शरणागती तशें एक मध्यमा भक्त आसना ताका संशय ಸ್ವಲ್ಪ ह्या कशी संशय येवं कळवा कृष्णा सांगिल्लें समूह बद्द हे म्हणून ಸ್ವಲ್ಪ संशय करता मागीर तांणी वता कळवा कृष्णा सांगिल्लें म्हणून करता जाल्यार कनिश्ठ जें आशिल्लें भक्त आनी सगळें आसना भक्त जें आशिल्लें जेन्ना कृष्णा सांगिल्लें विश्वास ना कळवा कृष्णा सांगिल्लें विश्वास ना एक 10 वर्सां प्राय आशिल्लें त्या चेड्डान हांव देंवन येता म्हणून सांगलें म्हणून काय तो तागेली बुद्धी यूज करता युक्ती यूज करून हें सांगिल्लें सगळें सांगो बाबा म्हणलें करून तो जुट्ट थंयसून हें करना तशी अभक्ती आशिल्लें जेन्ना कृष्णाक शरणागती येनाची चोड आमगेसून आमकां शिकून आशिल्लें निर्मलता म्हळ्यार निष्कळंकता कळवा तांकां तें आशिल्ली निमती तांणी हांगान सांगिल्लें म्हणजे तांणी हें करता तशी हांव भक्त जेन्ना म्हणून सांगिल्लें कळवा ते आमकां हे पाड वय चोड वरांसून आमकां शिकून येता आनी म्हळ्यार तांकां हें प्रायर तांकां कृष्णा उपादान मौल्ड करूं येता मौल्ड करून हाडूं येता ते कार्य आतां आमी हांगा करताची कळवा मस्त आशिल्ले प्रोग्राम सगळें करून चेडवांक तांचो पार्टिसिपेट करून तांकां कृष्णा उपादान हाडूं अशें आशिल्ली एक टेक्नीक हें कळवा टेक्नीक अशी हांव म्हळ्यार तांकां येवं तें अन्नमला कर्तव्य तेंचें नांवान ते मागीर सांगता चेडवांक वयली
अन्न मागीर दृढ विश्वास कळवा असं आता हांव सांगलें कार्य दृढ विश्वासाचे निमती नामा संगीत तांणी तेजी हे प्रकाराचे तांणी अनुसरण करतात कळवा मागीर ते निमती आता हें सांगिल्लें चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मॅन एक ग्यादी कळवा ते ग्यादी प्रसक्त जावन आशिल्ले की ग्यादी आनी कसं म्हणल्यार चेडवांका तांकां डायरेक्शन दिवका सांस्नाचे तांकां मोडूक तांकां जाव केले संस्कार दिवका आमी कळवा चेडवांका आमी सांस्नाचे बेबी सिटिंगा पेटयलें आनी म्हज्यान कसले संपर्क ना तांकां मागीर तांकां संबंध ना कशी आतां चेडवांका दूर दूर तांणी खंयचे केल्या म्हणून खंय गेल्या म्हणून तांकां थंय सुद्दां मेळचे संस्कार तांकां मेळचे आमी दिवचे संस्कार तांकां मेळना म्हळ्यार रात्री ताका येवचे ना आनी रात्री पुरो येवचे मागीर चेडवांक रात्री घेवन येवचे चेडवांक कळना मागीर आना कोण म्हणून तशी तांकां हॉस्टेलांत घालता जाता तशें आना मागीर ते संस्कार तांकां मेळना तांकां भायर जे अशे संस्कार तमो गुणाचे संस्कार ताका तांकां सान मार्गी सान मार्गी कसं म्हणून तांकां हें करूं जायना तशेंच अवस्थेंत आतां आमगेले युगांत तशें चलता आतां हे काळांत कळ्ळो तेंचो ती चेडवांक आमकां जिविका कृष्ण बोधीचें आशिल्लें एका सारे रियात बरी बरी उण येता जाल्यार आमी आमची न्ही हे चेडवां सगळें करून असं सगळें प्रोग्रामां प्रोजेक्टां मस्त उत्साह दाखयतात आतां ते चांग एक कार्य तांकां म्हळ्यार कशी जायना ते कृष्णाले अनुग्रह अशें ती तांकां कळवा तशें भक्त प्रह्लादा कार्य तुमकां कोण तसो ना तशें भक्त प्रह्लादा कंप्लीट विश्वास आशिल्ले कृष्णाला कसं केल्यार तांकां ते मागीर काणी येवं सांगना हांव तुमकां तसली काणी आसा कळवा मागीर हे अन्न मंगल कर्तव्य कसं जालें मुखारी ते तूं सांगिल्लें आसा म्हळ्यार तांकां आमगे चेडवांक मृत्यू संवसारांसून मुक्त करचें ते प्रधान जें आशिल्लें अन्न मंगल कर्तव्य कळवा तांणी मुक्त जावं मुखारी आनी तांकां चेडवांकय संवसारांसून मुक्त करून तांकां तांगेलेची जागारी पेटोवका म्हळ्यार स्पिरिच्युअल वर्ल्ड वैकुंठांत तांकां परतून पेटोवका म्हणून सांगिल्लें ते भागवतांत एक पंचाचे स्कांड 5:5 5:18 एक श्लोक हांवें सांगिल्लो आसा इश्टदेवान तांकां 100 चेडवांक उपदेश जेवचे ते तुमकां तसो बरें ते तांतूं सांगिल्लो आसा म्हळ्यार गुरूर न स्यात् स्वजनो न स्यात् पिता न स्यात् पिता न स्यात् ना जननी न स्यात् जननी पिता आनी जननी तांगेलें कर्तव्य कसं म्हळ्यार मृत्यू संवसारांसून तांगे चेडवांक ताकत आशिल्लें कर्मांत आनी चेडवांक तशी तांकां चेडवांक मृत्यू संवसार मुक्त करूं आशिल्लें तातूं त्या श्लोकांत करेक्ट हांव सांगलां ते आतां आमगेल्या मनशांक गेल्या धर्म कळवा हे कसं म्हळ्यार आमकां हे मृत्यू संवसारांसून मुक्त करून आमगेले जागारी आमी परतून वचूंका म्हळ्यार जन्म मृत्यू जरा व्याधी तांसून मुक्ती दिता आमगेल्या हे मनुष्य जन्माचे उद्देश लक्ष्य ते लक्ष्य साक्षात्कार करता आमी खंयची कामां आसल्यार खंयची हें जाल्यार आमकां वेळ ना म्हूण सांगून नजें म्हळ्यार मुख्य आशिल्लें कर्तव्य मनुष्य जन्मांत हे मनशाले हे मृत्यू संवसारांसून मुक्त जावचें जाता ऋषभदेव तांचो व्यक्त जावन सांगिल्लो आसा गुरू न स्यात् स्वजनो न स्यात् पिता न स्यात् जननी न स्यात् दैवं न स्यात् न पितश्च स्यात् न मोचयेत् या समवेद मृत्युम् मृत्यू समून मुक्त जावचें एकलाक जाय इतल्यार ताण पळय पिता जेवच्या की ताका आनो जेवच्या की न्हय हे गुरू जेवच्या की न्हय आमगे स्वजना संत संबंध जन जेवच्या की न्हय एक पती म्हळ्यार एक ब्राह्मण जेवच्या की
ताका योगिना म्हणून सांगता म्हळ्यार मृत्यू संसारान सुमने एकलाग मुक्त करून जायना तांणी हे पोसिशन हे पदवी तांणी वाहन वहन करून जाय म्हणून सांगिल्लें आसा म्हळ्यार चोडवांक मृत्यू संसारान मुक्त करून जायंतल्यार तांणी चोडवान जन्म दिवचें म्हणून सांगता रसपती कळवा दिवचें म्हणून सांगता तशें अन्नमय कर्तव्य हे येता अन्नमय कर्तव्य आता अन्नमा हांगा तांणी तांणी ते हें करताचे रवेची करताची कळवा एक्सिक्यूट करताचे हांगा कळवा तांणी निभायता तें कर्तव्य तांगे रेस्पॉन्सिबिलिटी चोडवांक तशें हांगा असल तरा आशिल्ल्या प्रोग्रामांत इनवायट करून पार्टिसिपेट करून चोडवांक तांकां मोल्ड करून तांकां कृष्ण प्रज्ञांत कृष्ण भगांत अडचण आशिल्ल्या प्रयत्नांत हांगा म्हाका समज आशिल्ल्या बरी संतोश आशिल्लें एक कार्य जालें तशें हाका सगळें कसं यावं का म्हळ्यार भगवत कृपा यावं काय कृष्णाला कृपा केलें दामोदराला कृपा केलें दामोदर भगवानाला कृपा केलें हे जो आसा तें जायना आनी तो प्रह्लाद भक्त प्रह्लादान एक प्रार्थना केल्ली आसा नरसिंह लागीं ते प्रार्थना हांव कसं म्हणून सांगता तावळ तुमकां व्यक्त जावन हें म्हणून येता कृष्णाल कारुण्य नातलें देवाल कारुण्य नातलें आमकां ह्या प्रोग्राम जो करूं जावची ना म्हूण आशिल्लें ते स्थापन करूंशें हांव एक श्लोक तुमकां सांगता बाल्यस्येनेक शरणं पितरो नरसिंह न अर्थस्य च अंगदं उदन्वदि मज्जदो नुवा तप्तस्य तत्प्रति विधि या इह अज्ञास इष्ठा तावद् विभोत् अनुभृतां तदुपेक्षितानां तुवें आमकां उपेक्षा केल्यार तूं आमकां त्याग केल्यार म्हळ्यार तूं तुमगेल्या अनुग्रहान आयल्यार कसलेंय जायना देवा म्हणून सांगता देव सांगता प्रह्लाद सांगता कसं म्हळ्यार अन्नम आमकां कशी देवान संरक्षण करतल्यार अन्नम आमकां चोडवांक संरक्षण करूं जायना म्हणून सांगता कळवा कृष्णा कृपा जावं का तुगेले कृपा तेले चोडवांक अन्नमांक चोडवांक संरक्षण करूं जायना एक डॉक्टराक पेशंट्सांक मरीज रोगींक वखद दिवन औषध दिवन रोग शमन करूं जायना तशीच समुद्रांत पडलेले एकल्याक बुड्डून वचले मनशाक एक दोणी व्हरून ताका रक्षण संरक्षण करूंक जायना कृष्णा कृपा आयल्यार कळवा मारे कृष्णा कृष्णान मारे कृष्णा राखे कोई राखे कृष्णा मारे कोई कळवा तशें थँक्यू कळवा तशी सांगिल्लें आसा कृष्णान रक्षण करता म्हण आसल्यार ताका कोणाक मारूं जायना जाल्यार कृष्णा मारता म्हणल्यार ताका कोणाक रक्षण करूंक जायना तशी हांगा प्रह्लाद सांगता कसं म्हळ्यार तुगेलें रक्षण आयल्यार तुमगेल्या अनुग्रहान आयल्यार आमकां कसलेंय करूं जायना कोणाक कसलेंय करूं जायना म्हणून प्रह्लाद महाराज भक्त प्रह्लाद सांगिल्लें आमी सांगिल्लें न्हय साधारण ह्या भक्तान सांगिल्लें न्हय कळवा भक्त प्रह्लादाक अनुभव आसा तेणी अशें सांगिल्लें कळवा अनुभवांसून सांगिल्लें नरसिंह देवान अवतार घेवचे कारणाची तेची ताका रक्षण करूंक कळवा रक्षण करूंक कृष्ण जावं नाय तशी आमकां हे प्रोग्राम करपाक जाल्यार चोडवांक आमकां पार्टिसिपेट करपाक जाल्यार कृष्णाले अनुग्रह जावं का सक्त भक्त जनांगले अनुग्रह जावं का कळवा ते अनुग्रह आयल्यार हें जो आमकां करूं जायना आमकां कृष्णा अवधान येवचें जायना तशें सांगिल्लें आसा कळवा हे सत्य जें आशिल्लें कार्य सत्य जें आशिल्लें कार्य ती आयचे हे प्रोग्राम चलोवंक येता आमकां कृष्ण भगवान दामोदर भगवानागी आमकां तो मेळून प्रार्थना करया कळवा चंद्र प्रोग्राम आतां आमकां आमी पळोवच्या वताची चोडवांगेले प्रोग्राम अत्यार भुजून जे आशिल्ले प्रोग्राम फुडें पळयल्ले आसा चोडवांगेले प्रोग्राम सगळ्यांचो अत्यार बरी स्टँडर्ड आशिल्ले प्रोग्राम कळवा स्टँडर्ड आशिल्ले प्रोग्राम आमी नाका सब स्टँडर्ड जे आशिल्ले प्रोग्राम हे सगळे कांय नाम
ಕೆಲವರಿಗೆ स्टँडर्ड प्रोग्राम चोडू आनी करचे हांगा तेंचे पळोवपा जागा आमकां लायक आसतले आनी मस्त तरांचे प्रोग्राम केलेले आसा फुडें हेजी भगवद्गीता पारायण सगळे चोडवय करताजी व्हड्डय करताजी पुरा करताजी तेजी दामोळाची भजन करताजी भजनाचे अर्थ सांगताजी कळ्ळा अशी तरांचे परत आशिल्ले प्रोग्राम आमी आमकां अवतरण करताजी तशी चोडवांगेले प्रोग्राम अत्यद्भुत जें आशिल्ले आसा सगळ्यांक ते एप्रिशिएट करता येयल्ले जाता कृष्णा भगवान तो आमकां येवच्याक आशिल्लें एक प्रधान जें आशिल्लें एक फॅक्टर आतां हें पुराय कळ्ळा तेंची आमी कृष्णाले अनुग्रह ह्या प्रोग्रामाचो आमकां सगळ्यांक आसचो म्हणून हे कार्तिक मासांत म्हळ्यार कार्तिक मासांत आमी प्रार्थना केल्यार ताका मस्त गुण मेळटा म्हणून सांगिल्लें आसा तेंची ह्या प्रोग्रामाक हांवें सगळे भक्त येनाय कुटुंब प्रार्थना करया कृष्ण भगवान लागी राधा राणी लागी आनी यशोदा दामोदर भगवान लागी राधा दामोदर भगवान लागी सगळे भक्त जन लागी प्रार्थना करया कसं म्हळ्यार आमकां कृष्णावदान तो समाज कृष्णावदान समाज भक्ती दिवन आमकां हे मुक्त हे भौतिक संवसारांसून हे भवसागरांसून मुक्त करून रक्षण करता देवा म्हणून आमकां आत्मार्थ जावन सिन्सियर जावन प्रार्थना करता हे प्रोग्रामाक सकळ तरांचे मंगळ शुभ मंगळ आशंसा हांव करता तरासून आनी कृष्णा लागी तशी अनुग्रह करता म्हणून हांव प्रार्थना करता आसा तुमी सगळ्यांनी ओटूच करून प्रार्थना करया हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे म्हणून सांगून हांव म्हगेली वाणी हांगा समाप्त करता हरे कृष्णा प्रभुजी हरे कृष्णा थैंक यू वेरी मच तुमगेले मथुरा माताजीले अनुग्रहान पुरा चेडवांक अनुग्रह आसचो म्हूण सांगून मागून घेता सजी मालगड जावन आशिल्ले तुमगेले अनुग्रह म्हणून दिल्यारी पुरा जाण कृष्ण भावनामृतांत मुखार सूचक मस्त नमुन्याचे प्रयत्न करताची तुमकां मस्त धन्यवाद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आता आमकां मुखार सुया हरग्रेस शाश्वती गंधर्विका माताजी हँड ओवर करता आसा ती मुखार सीता आयचे सेशन ओवर टू यू माताजी हरे कृष्णा सक्कड़ंकई गोपाष्टमी सेलिब्रेशन स्वागत सुस्वागत आज चरडवाल एक चंद नाटक आसा बायलमनशाल नाटक आसा सो लास्ट ते पूरे जनान रब्बून आमकां पूरे एनकरेज करका आतां आमकां पुराय स्वागत भाषण करूं येता आसाची रसवती माधवी माताजी हरग्रेस रसवती माधवी माताजी हरे कृष्णा माताजी हरे कृष्णा ऐकत असो वै हरे कृष्णा वरजनाकै मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्रील प्रभुपाद की जय हांव पुरा आमगे श्रील प्रभुपादाल चरणारविंदाक नमन करताची पुरा गुरुवृंदांक उडगास करताची आनी पुरा भक्ताल आशीर्वाद निमगिताची हें श्रीमद भागवत पुराण थंड फुल्ल आज आयिल्ले पुरा जनांक चेडवांक पेरेंट्सांक पुरा भक्ताक स्वागत करता आनी आमगे भागवत पुराण थंड देखून विनम्र प्रणाम अर्पण करता हें आयज आमी खंयच्या खातीर ओट जाल्याची गोपाष्टमी महोत्सव म्हळ्यार कसो ना आयकलेच की आमी नांव हांव सांग देखून आमगेले घरकडे गांवांत न्ही पुरा नमुने आमी फेस्टिवल्स आचरण केलेलो आसा आमी दिपावली दसरा पुरा गम्मतेरी जाल्यार हांगा श्रील प्रभुपादाल एक अनुग्रहान आमकां एक विशेष रितीन असल पुरा विशेष फेस्टिवल्साचे
आचरण करच्याक एक अवसर मेळटा असो. अन्नकूटन ह्या पुढे कृष्ण कॉन्शियसनेस तरी आयकली गोपाष्टमी. हे गोपाष्टमी फेस्टिवलांतू मस्त जन तुमकां कळतं की आज दोकून हें गोपाष्टमी दोकून कृष्ण भगवान गायक चोरूक घेवन वता असो. तेदना हें फेस्टिवलांतू कृष्ण आमकां कसन दाखोवन दिता. इट्स गाय चोरच मात न्ही, तांय गाय कितली प्रधान आसा म्हूण दाखोवन दिता. तशें आमी आजकाल ग्रेटेस्ट चॅलेंज फॉर पेरेंट्स इज एज्युकेटिंग चिल्ड्रन. तांतू स्पिरिच्युअल एज्युकेशन आमी चेडूआ दिल्वा दॅट इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट. त्या एज्युकेशनांतू स्पिरिच्युअल एज्युकेशन दिवका जाल्यार आमी कशी दिवका? उत्सवा ಮೂಲಕ, फेस्टिवल्सां ಮೂಲಕ आनी शास्त्रां ಮೂಲಕ चेडूआंक दिवका. तांतू हें गोपाष्टमी आमी सेलिब्रेट करता कसन उद्देशान सो दॅट वी इम्पार्ट दिस एज्युकेशन इन आवर किड्स टू रियली तांगेले एक व्यक्तित्व निर्माण करूंक साध्य जाता. नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः. देवान हें आमकां कसन सांगून दिला गाय म्हळ्यार सर्वश्रेष्ठ. सान आसतना न्ही हांव गायक आमी पुजनीय म्हणून घेतिला आसा, बट इट इज इतले एक इम्पॉर्टन्स आसा कितले ह्युमॅनिटीक आमगेले आमकां एक विशेष अनुग्रह म्हणल्यार आमकां शिल प्रभुपाद कृपेन कळटा. सो हें एक हंतू आमी अशी चेडूआंक एज्युकेट करतना फेस्टिवलांतू कसन एक इम्पॉर्टंट हें जाता म्हळ्यार इट इज नॉट जस्ट सेलिब्रेशन की आमी तांगेले कॉन्शियसनेस तांगेले चेतना देवाल एक नामा प्रती देवाल भक्ती प्रती आमी तांकां प्रोत्साह करतासाची. हें एक आमगेले एक जर्नी इंतू भागवत पुराणाचें हांव पुरा एक पेरंट्सांक पुरा आनमांक चेडूआंक आमी भागवत पुराणा थंड चिररुणी कित्याक म्हळ्यार तुमगेले एक प्रोत्साहनाची आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटस की आमी आमी हें असलपुरा शिल प्रभुपाद अनुग्रहान असलपुरा प्रोग्राम्सांनी कंडक्ट करूंक जाता असो. आमी आतां हें हंतू श्रीमद भागवतमांतू आतां आमी कार्तिक म्हयन्यांत आसाची. कार्तिक म्हयन्यांत म्हणटना आमी कसन एक मेडिटेट करता जाल्यार म्हळ्यार वृंदावन धाम. वृंदावन धामाक आतां भागवत पुराणाक थंड पुरा जन आपोवन घेवन वता आसाची. रेडी वे तुमी कार्तिक म्हयन्यांत तूं वृंदावना वचाक? हात वयर करा पुरे जन, एक थम्स अप दिया पळया. हरी बोल जय वृंदावन धाम. रायट, कार्तिक महिन्यात वृंदावन धामा वच्ची म्हळ्यार कसन भाग्य. अहो भाग्यम नंद गोप प्रजौकसाम यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम. ब्रह्म सांगतकय वृंदावनांतू नंद महाराजाल कसन भाग्य, तंगेल पूरा गोप बालकाल कसन भाग्य, कृष्ण तंगेल मित्र जातस. आत्ता मी पूरा गायेलोटू मी गोशाला वच्चिकी गायक वच्ची गोपूजा करचिकी आमगेल गोमाताल अनुग्रह मेळचे, कृष्णालोटू लीलांत भाग जेवचे ते आमकांची अनुग्रह जाल्लेलो आसा. तर तशें आमी पुरा जन आतां प्रोग्राम फुल्ल आयचे एक सेशनांत आसून हें हंतू भाग घेवया आनी पुरा जनाक वापस पूर्वक जावन स्वागत करता आसा. आनी पुरा चेडूआल खातीर पुरा आयची सरप्रायज म्हळ्यार चेडू मात्र न्हय, तुमकां अनेक 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 नवे नवे सरप्रायज आसा. सुपर सरप्रायज मस्त एक एफर्ट्स घाल्लेलो आसा फुल्ल तंडान नाना रितीन इन अ व्हेरी शॉर्ट स्पॅन. सो तांकां पुरा जाणांक आमी प्रोत्साह करया आनी तांगेल खातीर पांय पडया. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. वृंदावन धाम की जय, कार्तिक महोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय. हरि बोल. ओवर टू यू माताजी. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಮಾತಾಜಿ, ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ. आता चेडू अंक क्वेश्चन स्टार्ट करता. आता कंची माईन जातास आमची गेल्यार म्हणल्यार कळतव्या मायनू म्हणल्यार कसं नाही. सानवी तू सांग आता कंचे म्हणता. सानवी ಗೊತ್ತಸ್ವಾ?
ಮಾತಾಜಿ ನವೆಂಬರ್ ನವೆಂಬರ್ ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅಂತ ಕಂಚಿ ಮಂತ್ ಗೊತ್ತಸ್ವ वय कार्तिक मास आ आता हे कार्तिक मासाचे महत्व कसं म्हणून गोतस्वा आता ते आमका सांगू येत असाची बाल उत्सवाचे दोग जण चेरडूव भक्तीन मन्मिता आणि दामिनी. हरे कृष्ण मन्मिता आणि दामिनी. आमका कार्तिक महिन्याचे महत्व सांगाची. हरे कृष्ण. मागेल नाव मन्मिता पाई, मागेल बहिणी दामिनी. हरे कृष्ण. गुरुवर्याले आज मंगून कार्तिक महिन्याचे महिमा सांगोक प्रयत्न करताची. मनु अक्का तुक त्या ब्राह्मण धर्म दत्ताले का निघतस की तंत पळे तो एक प्रेरणात्मक तगेल व्रताच फल दिता तुमक त्या का निघतस की बाई बाई त्या कसंदत मलारी एक पटी एक ब्राह्मण धर्मदत्ता असता तो साहा माउंटेन कावेरीपुरम अंतू उर्तसिलो. एक पटी कार्तिक महिन्यांतू जागरण करचेक विष्णू देवस्थानक पूजेच पोळ्यार घेऊन वतास्ताना ताकेक प्रेरात्मा मेळता. ताका बई जावन तिगेल वैरी तुळसी उद्दा पपुडताची तिका तिगेल पुढे जन्माचे पूर्ण उडगस येता. वय वय हाव सांगतात कडेडी ती ब्राह्मण लग्गी तिगेले शिक्षे लुगुनु बाहेर येवचेक मागता. तदन ब्राह्मण तिक्क निंदिता तुगेल नाव कसने तू कय लुगुनु तू अशकशतली मग पूरा सांग. त्यांती सांगत की तिगेल नाव कलह. ती एक ब्राह्मण बायली. ती सौराष्ट्र गावात राबतासिली. ती मस्त वाईट असता. ती तिगेल बामणाक लायकोन पळोवंक येतना आसिले. तिगेल बामणाक पुरो चावून अनेक वाडीक करता आणि ती तिगेल तिकलेक मान काढून घेता. कडेडी तिका यमलोकाक घेऊन वताची. वय थंय तिका 3 शिक्षा मेळटा. ती तिगेल बामणाक लायकोन पळोवंक येतना आसिना ताका तिका पक्षी धांवची शिक्षा मेळटा. कडेडी तिका जगल करच म्हणून मस्त इश्ट उरता. ताका ती एक डुक्कर धांवची शिक्षा मेळटा आणि तिका मामा केलेल्या आयदनांतू कावचभ्य सुरता. ताका तिका मज्जर धांवची शिक्षा मेळटा. दलारी ताजेकिंत पुढे ती एक प्रेरात्मक धांवन भोंवता आसता. कलहल्ले पूर जन्म ऐकून ब्राह्मण सांगता की तो सान लुगुनु कार्तिक व्रत पूरा दवरता येतास आणि हांव तुका मागेले अर्ध फल दिता. हा सांगून दलकुळे तो एक मंत्र सांगून तिगेल वैरी तुलसी उद्दा पपुडता. तेन्ना उद्दा तिगेल अंगा लागताशीची प्रेरात्मा रूप लुगुनु बाहेर येऊन छंद देवी दत्ता. तेन्नाची वैकुंठ लुगुनु विष्णू दूत येऊन तिका वैकुंठाक घेऊन वताची. ब्राह्मण आयुष जगतेरी वैकुंठ वास अनुग्रह जाता. पळेल्वे तिका कार्तिक व्रत दवनी दलरी तिका फल मेळ्ळे. मनु अक्का तू आमक कार्तिक महिन बगे आणि तोटे सांग की वै ना कार्तिका समो मासो ना कृतेना समम युगम ना वेद सदर्शम शास्त्रम ना तीर्थम गंगेय समाम. हच मळेरी कार्तिक महिने सम्मान जावन आसिले कंचे मेहनना. सत्य युगाक सम्मान जावन आसिले युगना. वेदाक सम्मान जावन आसिले धर्म ग्रंथना आणि गंगाक सम्मान जावन आसिले तीर्थ क्षेत्रना. दामू तुका कार्तिक मासाचे वैभव कोतस की ऐकला हा सांगता. कार्तिक एक उत्तम महिना आणि सकट महिन्यांतू वैभवयुक्त महिना. हा महिन श्री कृष्ण अतिप्रिय. हा महिन संपूर्ण जागनु भक्त वात्सल्य खातीर आसा. कार्तिक व्रत केल्यारी 100 जन्मक फल मेळटा. जलारी साधारण व्रत केल्यारी 1 जन्मक फल मेळटा. श्री कृष्ण भगवत गीतेंतू सांगता की हाव मार्गशीर्ष महिन जावन आसा. तशीची राधा राणी कार्तिक महिन जावन आसा. हा कार्तिक महात्म्य हरिभक्ती विलासांतू सांगला.
वै श्रीला रूप गोस्वामी आणि विंगड उल्लेख केला. श्रीमती राधाराणीक कार्तिक देवी आणि कार्तिक मेनाचे प्रधान देवता सांगतात. कार्तिक मेनंतू पूरा तीर्थ क्षेत्र वास करताची. श्री विष्णूक प्रितीयेत पुण्य कार्य हे महिन्यात केल्यारी त्याचे फल शाश्वत जाऊन असता अशी स्कंद पुराणांतू सांगला. दामू, तू कार्तिक महिन्याचे अनेक नाव गोतस की? पै कार्तिक महिनाक दामोदर महिनवरे सांगताची. वैष्णवी कॅलेंडर अंतू वरे सांगला की कार्तिक महिना उत्तम महिना आणि कसन गोतस्वा युगांतू सत्ययुगाची उत्तम, श्राष्टांतू वेदाची श्रेष्ठ आणि पूर्णनंदींतू गंगाची श्रेष्ठ. तशीची पूर्ण महिन्यांतू कार्तिक महिना उत्तम महिना आणि कृष्णाचे अतिप्रिय महिना. आणि कोण कार्तिक महिन्यांतू कृष्णा बग्य श्रद्धेन ऐकताची तंगेला 100 वंश उद्धार जाता. म्हणू अक्का आम्ही कार्तिक महिन्यांतू कसन करेत? आम्ही कार्तिक महिन्यांतू दामोदर आरती करेत, जप करेत, तुळशी परिक्रमा करेत, श्रीमद भागवत भगवद्गीता वाजवत, कृष्णाल ಬಗ್ಗೆ ऐकवेत, दिया जळवेत आणि मस्त करेत. म्हणू अक्का तू सांगली दामोदर आरती जप करेत वज्जू का म्हणून इतले बिझी होता की वज्जूचे टाइम मिळेना. अशी सांगला की कोण कार्तिकांतू श्री विष्णूले विषयू अति प्रीतीन श्रवण करता की आणि कोण हे विषयू अर्थ त्याच्या कालवास्वर प्रीतीन तू श्रवण करता की तका 100 गाय दान दिवच तिथले फल मिळता. तू माका दामोदर आरती ಬಗ್ಗೆ सांग की? वै कोण कार्तिकांतू श्री कृष्ण कती दिया जळेता की तंक वैकुंठवास वत्तची आणि श्री कृष्ण तंगेले गुणगान करता. हे पूरा कार्तिक महात्म्य हरिभक्ती विलासन तू सांगला. आम्ही आता लास्ट वीक अंतू असाची पहिले एकादशी अस आणि पाय भीष्म पंचक स्टार्ट जाता. आता मी कार्तिक व्रत केल्यारी आमक पूरा कार्तिक महिन्याचे फल मिळता आणि चतुर महिने केलेले फल वरे मिळता. कितले लायक असना म्हणू अक्का आम्ही आता डेली दामोदरक दीव दवचे. हरि बोल. श्री कार्तिक महोत्सव की जय. श्री प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा. हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल. थँक यू व्हेरी मच मन्मिता आणि दामिनी. त्या धर्मदत्तालानी कलहल काणी सांगली नवा. नेक्स्ट लाईफ अंतू कार्तिक मास त्यांनी केलेल्या निमित्त तांक कसं नेक्स्ट लाईफ मेळली म्हणून गोतस्वा? कोणाके गोतस्वा? चरडू अंक हांव क्लू दिता. अनम्यूट करू जाता ना हा. हांव एक क्लू दिता, तुम्ही चॅट बॉक्सान टाईप करेत. क्लू कसन म्हळ्यारी तो धर्मदत्ता देवा ल्हान जालो आणि कलह बायल जाल्ली धर्मदत्ताले चिके फायटिंग टाईप. तिगल फायटिंग एक फेमस असं देवा ल्हान. सानवीन करेक्ट आन्सर दिलेला असा. धर्मदत्त जाल्लो दशरथ महाराज आणि कलह जाल्ली कैकई. कसं लाग म्हणारी धर्मदत्ताना तागेल अर्ध पुण्य कार्तिक मासाचे कलहाक दिलेल्या निमित्त, कलह म्हळ्यार एक प्रेतात्मक दिलेल्या निमित्त ती नेक्स्ट लाईफ तागेले बायल जाल्ली. कार्तिक मास केल्ले निमित्तांक कसं एक लाभ जाल पड देवालय आन जावचे भाग्य. त्या जन्मान त्यांनी एंड जाऊन वैकुंठ गेल्लेंची मागीर देव केदाना भूमीरी प्रकट जाल्लेंच की तदान वापस तागेल फेवरेट जन आपयले ते कोण ते पुरे फेवरेट कार्तिक मास केलेले त्यांनी. सो कार्तिक मास व्रत आणि थोडे दिवस असं कोणे वेस्ट करू नकाचे असेल दिवस. आम्ही कसं पुरे करेत म्हणून सांग मन्मिता आणि दामिनीन सांगला. आणि मुखारी मस्त मस्त पुरे असतो सरप्राईज जाऊन वाचायचे पळयाची मुखारी. आता हांव एक अनेक काणी सांगता कार्तिक व्रताचे महिमेचे.
आतां सान्वी तुका कृष्णाले बायल मळकुळ कोणाला उडगास येता? रुक्मिणी आणि सत्यभामा. सत्यभामाला पुढली लाईफ कसं म्हणून गोतस्वा? ना माताजी. ओके, आता मी सत्यभामाला पुढली लाईफ कसं नाही म्हण पळया. तिक्क आणि कार्तिक मासा कसं संबंध अस म्हण पळया. सो सत्यभामा पुढली लाईफ अंतू एनोटेशन डिसेबल करताच प्रभुजी. सत्यभामा पुढली लाईफ अंतू एकली आसिली गुणवती म्हण जावन आसिली. सत्ययुगांत कसे जाल की एकलो ब्राह्मण आसिलो अत्री वंशांतू हरिद्वारांत एकलो आसिलो. तागेल नाव देव शर्मा म्हण सांगून. तो भारी एक्सपर्ट वेदांतू पुरे भारी एक्सपर्ट व्हडली भक्तूय आसिलो. चंद करून 4 रेग्युलेटिव्ह प्रिन्सिपल्स फॉलो करून भक्ती मार्गार चलत आसिलो. सिन्सियर जावन विधेय जावन आसिलो. ताक एक चांग शिष्य आसिलो. तागेल नाव चंद्रा म्हण सांगून. ते देव शर्माक एकली धुव तिगेल नाव गुणवती म्हण बारी चंदी बारी बुदंती. हागेल शिष्य चंद्राक आणि गुणवतीक वर्डिक जाता. कडेरी हक्क देव शर्मा रायाक तागेले बायल तागेले जावई म्हणा भारी मोगो. तो भारी चांगूय असता. तो वेलायक भक्त असता. इंद्रिय निग्रह कोरून असता. पुरे असता. एक दिवस त्यांनी यज्ञ करचस म्हण सांगून त्यांनी कसं करताच की हिमालयाचे ते गुड्ड्यारी रान्नांतू राकूड हाडू वचून असताची. तादन थंय एक नरभक्षक प्रेतात्म येवन हांक 2 जणांके मान काणो खात. आत देव शर्मायना चंद्रायना गुणवतीले आनुयना बामुणुयना. त्यांनी व्हडली भक्त जावन आसिल्ली निमित्त वैकुंठादकून विमान येवन तांक 2 जणांके व्हरता. जाल्यार हांग गुणवतीक भारी बेजार जाता. मेगेल अन्न मेगेल बामुणना एक पण दोगय गेल्लेची म्हणून भारी बेजार जाता. ती कसं करता तांगे आत्माक शांती मेळका हांव आनी दकून देवाल पुरे भक्ती भारी स्ट्रॉंगर करका म्हण सांगून ती 2 व्रत स्टार्ट करता. त्यावेळी कंची गोतस्वा कार्तिक व्रता म्हण सांगून. त्यावेळी त्या 2 कसं तिने स्टार्ट केलेलं गोतस्वा. एक एकादशी आणि एक सकाळी वग्गी उठून नावचे ब्रह्ममुहूर्त उठून नावचे 2 व्रत स्टार्ट करता. तिगल फुल लाईफ फुल ते विदाउट फेल हे 2 स्टार्ट करता. सो आमका पुराणान पुरे सांगिल आसा केन्नाय ब्रह्ममुहूर्तांत उठोका आणि वग्गी उठोन वग्गी नावका मागिरी दीपदान करका कार्तिक मासाचे तुप्पा दिवली दाखोका देवाक. कडेरी एकादशी व्रत करका तुळसी उद्दा घालका तुळसी प्रदक्षिण करका. हे पुरे कांय कष्ट ना कांय दुड्डू ना काय भारी टाइम हेगे ना भारी सुलभ आसा करूक. ही गुणवती हे पुरे करते. कोण 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 कशी जाली मंतार जाली. मंतार जावन आत्ता पाय शक्ती ना. एक दिवस सकाळी उठयली उठोन गंगेत नावच्या गेल्ली. आपळ्यार उद्दा थंड म्हणा थंड नावच्या जाताना जलारी नावच्या अशी गेल्ली मंतार जावन मेल्ली. मरताना तिका वैकुंठादकून विमान येतस की भांगरा विमान येवन ते आसिल विष्णू दूताल वणकीच ही गेले सेल्फ एफुलजंट फॉर्म म्हळ्यार ते त्या नमने डिवाइन दिव्य देह मेळता तिका आणि वैकुंठा वत्ता. मागिरी नेक्स्ट केदना कृष्ण भूलोक एत्तकी प्रकट जत्के तदना ही कोण जत गोतस्वा गुणवती सत्यभामा जत्ता. कसं एक भाग्य पळे खाली 3 केलेलं कार्तिक व्रत एकादशी आणि सकाळ नावचे. तिक कसं भाग्य बेडले देवाल बायल त्यावे प्रॉमिनेंट वाईफ वन ऑफ द प्रॉमिनेंट वाईफ. मागिरी तिगे लहान आसिल नवे देव शर्मा तो सत्यभामा लानो सत्राजित जाता. मागिरी गुणवतीले बामूण आसिल नो चंद्र तो अक्रूर जाता. म्हणून हे पद्मपुराणाचे उत्तरकांडादकून काढलेले स्टोरी. सो आम्ही कसं करका कार्तिक मासांतू देवाक तुप्पा दिवली दाखोका दामोदरा म्हळेले हे फॉर्म आसा.
कृष्णाक यशोदेन बांदूच एक सने ना जाल्यारी फोटो जो विग्रह ना जाल्यारी सान एक प्रिंट आउट काडा दवरा प्रति वर्ष कार्तिक महिन्याक त्यांची यूज कराची आणि चरडू असो हॉड्ड असो मंतार असो कोणेय जाल्यारी तुळसी उद्दा घाला तुळसी प्रदक्षिण करा देवाक दिवली दाखयाची आणि एक एकादशी एक असं त्या परा पायने परा असं एकादशी कार्तिक एकादशी खंडापटी पॉवरफुल असं कोणे आता ऐकलेत ना एकादशी महत्व कसं म्हणू ती एकादशी कोण 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 कसं मिळणार कृष्णाले बायल जेवचे चान्स मिळाला अशीची तुम्ही एकादशी करू स्टार्ट करा काय कष्ट ना फ्रुट्स कावेत उद्दा पिवेत निर्जल वै कोरेत आणि एकादशी केला आयटम्स असं त्यावे कसं नाही खावनु एकादशी कोरेत आता आमगेले नेक्स्ट प्रोग्राम वृंदावन धामाचे ग्लोरीज महत्व वृंदावन धाम म्हळ्यार कसं नाही म्हणून ते महत्व सांगू येत असची भक्त युवराज आणि वरदराज हरे कृष्णा युवराज आणि वरदराज हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा ऐकत सुरू करची प्रेझेंटेशन येस हरी बोल हरे कृष्णा मिगिल नाव युवराजू कार्तिक मास महामहोत्सव की जय हरे कृष्णा मिगिल नाव वरदराज वृंदावन धाम की जय श्रीला प्रभुपाद की जय भक्ति राघव स्वामी महाराज की जय सक्रांकई नमस्कारू मिगिल नाव युवराजू हो मिगिल भाऊ हरे कृष्णा मिगिल नाव वरदराज आता कार्तिक महिन्यातच आम्ही या कार्तिक महिन्यातू वृंदावन यात्रे वचाव्या वृंदावन यात्रे करूया वृंदावन वचाव्या आता मी सुरेरी इस्कॉन टेम्पल वचा या आमगेली इस्कॉन टेम्पल इस्कॉन देवस्थान चंदस नव्या वृंदावन इस्कॉन भितरी अनिकय चंदस आता मध्येच नव्या त्या आमगेला इस्कॉन टेम्पल लेफ्ट मॅट वयर पडा ते पुरा आमगेला श्री प्रभुपाद समाधी मंदिर राईट आसनव्या त्या प्रभुपादाला जीवन चरित्रेचे म्युझियम आता आम्ही लेफ्ट प्रभुपाद समाधी मंदिर वचाव्या साक्षात प्रभुपादाला शरीरच प्रभुपादाला समाधी प्रभुपाद साक्षात बैसून अनेकही बैसून तो गु हरे कृष्ण महामंत्र जप करत सती हंगा आता मी पाय पोडू घेऊ दर्शन करचे वचाव्या हो दर्शन सूर्य हरे कृष्णा मोस्टली नेटवर्क इश्यू असतिस्ता
त्यांनी जॉईन जाल्कुळे सांगायचे हांव अनेक वृंदावनाचे सांगता. कृष्ण ब्रह्माले एकू दिवसू हांगा येवचे भूलोकाक म्हळ्यार हांगाचे 4.32 बिलियन सोलार इयर्स एकू दिवस येवचे. कृष्णान येतान कसं करत तो गोलोक वृंदावनाचे मिनिएचर काणू हांगा भूलोका घालता. म्हळ्यार सान एक वृंदावनातू येवचे प्रति पंत येताना. सो वृंदावन एक व्हडले बारीक कार्णिकेचे पवित्र क्षेत्र आणि हांगा तांणी कृष्णान प्रकट जावचे चंचंद लील करचे ते खंय मेळना तसं लीले खंयची लोकांती वैकुंठांच्यो खंय तसं लीले पळोवचे मेळना चंचंद लील करचे. तकाची वृंदावनाक चिंतामणी धाम म्हण सांगिले की चिंतामणी म्हळ्यार कसं घुसवा टच स्टोन म्हळ्यार कसं आश असला री पुरे सिद्ध धाम तसल एक धाम. ब्रह्म संहितांतू 5.56 अंतू म्हणलेलं असं श्रियकांत कांत परम पुरुष कल्पतरवो म्हणून वृंदावनाच्या लील एक्सप्लेन केलेलं असं. तांत म्हणला कृष्ण एकलोच इथई असे प्राणसख कोणाले व्रज गोप्यांगेले आणि थंय असचे उत्तर म्हळ्यार एक चंद पद्यशी थंयची मुवमेंट पुरे चलन वलन पुरे एक नमने नृत्यशी मस्त पुरे थंयचे लीला सांगिला. थंयचे टाइम कश म्हळ्यार ते एक नमने डिवाइन दैविक टाइम के ताका पास्ट प्रेझेंट फ्युचर म्हळ्यार लॅकिना तशें जावन ते तितले सुलभेर कोणाकय अर्थ जायना एक्चुअली. भायर देखून अशें वृंदावन अशें पळोवचें जाल्यार कितली गलीज आसा म्हण सांगताची. बट ते कशें जाता साहजीक वय थंय कृष्णाले नित्य लीला जाता आसता. ते एक्चुअली आमकां पुरो योगमाया लेक परत आसा. ताजे निमित्त आमकां वृंदावन पळयल्यार वय आमकां कसने अर्थ जायना. सो वृंदावनात कशें पळोवचें आतां आमी पळोवच्या गेल्लेची कृष्णाल योगमाया परत आयले नेटवर्क इश्यू म्हण सांगून आतां वापस आतां आमी कशें पळोवचें वृंदावनाक म्हळ्यार विनम्र जावन विधेय जावन प्रामाणिक जावन शुद्ध भक्तांगेले संग घेवन तांगेल मुखांतर आयकुचे. तेंच एक्चुअली वृंदावन पळोवचे थंय ते वचका म्हण आतां आमी करतासो न्हय वर्च्युअल वृंदावन शुद्ध भक्तांगेल तोंडांनी आयकूं येता तांगेले तांणी दाखयल व्हिडिओय पळोवं येता. सो आम्ही नेक्स्ट टाइम बद वृंदावना वताना ऑफलाईन ऑनलाईन नाही ऑफलाईन बद अशी वताना धामा वताना नेक्स्ट टाइम शुद्ध भक्तांगे लोटू संगा ಒಟ್ಟು वचाची. तादन एक एक धामाचे एक एक प्लेसाचे पुरे ऐकयाची तांगेले शुद्ध भक्तांगेले तोंडाद कमल तोंडादकून ऐकलेले नाम गुण रूप गान लील पुरा ऐकलारी तादन मात्र आमकां वृंदावनाचे चिकेपुणी कसं नाही अर्थ जावचे स्टार्ट जाता. ना जाल्यार ॲज युजल पुरे जणांन वच्चे येवचे तशी असल्यार तितल्यान इफेक्टिव्ह ना म्हण सांगून आयले बा युवराज वरदराज ना माताजी आयलो ना. मे बी नेक्स्ट हें करूया. ओके 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 ओके. आतां नैवेद्याक आमी दवरताना कृष्णाक खंयचे श्लोक म्हणचे म्हण कोणाक गोत आसा? विष्णू गोत आस रे? कोणाकय गोत आस अनम्यूट करू जाता ना हां विष्णू सांग. नमो नमो ब्रह्मणे देवाय गोब्राह्मणाय जगत्सिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः. नमो ब्रह्मणे देवाय एक पंत पुरो तशी तशी नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणा म्हळ्यार कसं की गोचवा गो म्हळ्यार गाय आणि ब्राह्मणाक राखच्याक कृष्ण स्वयं येतके
म्हळ्यारी गाय कितले एक स्पेशल कृष्णाक. आता कृष्णाक गोविंदा म्हणटाची, गोपाला म्हणून कृष्ण फेमस. तो गायक केन्नाय राखता. तो गायक केन्नाय मोग करचे की श्रृंगार करचे, गायले दूध ताणचे, गायले दूध पिवचे. मस्त गायेक गौरव दिलेले आसा. आता आमकां गायचे महत्व सांगू येताची भक्त ध्रुवा मल्ल्या. ध्रुवा मल्ल्या, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ऐकवतवे. वय 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 स्टार्ट करूया. हरे कृष्ण. मेगेल नाव ध्रुव मल्ल्या. ಗುರುವರಿಯಾಲೆ ಗೋಮಾತಾಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಗುನು ಆಜೆ ಅವ ಅಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಗೋಮಾತಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲಂಚಾಗ ಪ್ರಯತ್ನ ಕರ್ತ ಅವ ಶೇರ್ शेअर करो ट्राय करो. दिखतवा. वय वय. गोमातालंतू पूरा देवी देवता वास करताची. शास्त्रान सांगितलेलं असं आमका 7 अम्मा सेम. आत्ममाता, गुरुपत्नी, ब्राह्मणी, राजपत्निका, धेनुर्दात्री तथा पृथ्वी सप्तैत मातरः स्मृतः. आत्ममाता. आत्ममाता मळरी आमगेला जन्म दिलेलम्मा. गुरुपत्नी. गुरुपत्नी मळरी आमगेला गुरुल बायला. ब्राह्मणी. ब्राह्मणी मळरी ब्राह्मणाल बायला. राजपत्निका. राजपत्निका मळरी रय्याल बायला. धेनुर. धेनुर मळरी गोमाता. धात्री. धात्री मळरी नर्स. आणि पृथ्वी. पृथ्वी मळरी भूमी. पूरांतु गोमाता सर्वश्रेष्ठ. इति मळरी गोमाता सर्व जीवराशीचे अम्मद. कृष्णा का गोमाता का कितनी प्रीति मळरी देवाल नाव गोमाताल नावान सुकून दत्ता. गोपाल. गोपाल मळरी गोमाता का रक्षण करचो नाजलरी गाय का चमचो. गोविंद. गोविंद मळरी गोमाता का खुशी करता. गोकुल आणि गोलोक. देवा धामा समेत गायचे लोक म्हणून संगीता. गोवर्धन. आमका सಕ್ಕಡ अंके ಕೊಳ್ತಾ ದೇವಾಲ ಗೋವರ್ಧನಾಲ ಲೀಲಾ ಅಂತೂ गायक उत्तुल प्रामुख्य दिलेला सम. गोवर्धन लीला जावनु सुरभि गोमाताला आश्रय घेवनु इंद्र देवतान कृष्णाला क्षमापण मागू गेला. कृष्ण नाजले गायना, गाय नाजले कृष्णन. गोभक्ती नाजले कृष्ण भक्ती जायना. आज आम्ही सकडे अंगा गोपाष्टमी आघोषिच्या करूबेके कुटी जाल्याची. आमगेला भागवत पुराण चोरडोवा स्किट्टा ಮೂಲಕ गोपाष्टमी ಬಗ್ಗೆ ಸಂಗು ಹೊತ್ತಾಚಿ. तुमका कळतवे केशीगी गायी दिक्कू असं म्हणून. आम्ही गावात वचना म्हणून रोड आणतो, गोशाला आणतो, बोर गायेक दिक्कता. പക്ഷെ തന്നി സെക്കಡೆ തന്നി ಆಕ್ಚುಲಿ ಗಾಯಿವೆ ಆವತ್ತ ಜರ್ಸಿ ಗೈಯೇ ದೇಸಿ ಗೈಯಲ್ಲೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಸಂಗು ಹೋಗ್ತದ. ದೇಸಿ ಗೈಯಗ ಈಗ ಸಿಂಗ್ ಅಸೆ ಸಿಂಗ್ ಮಳೆ ಹಾರ್ನ್. ಜರ್ಸಿ ಗೈಯಗ ಸಿಂಗೇನ ಹಂಪ್ ಅಸೆ ದೇಸಿ ಗೈಯಗ. ಜರ್ಸಿ ಗೈಯಗ ಪೂರಾ 40 ಫ್ಲಾಟ್ ಅದ. ಫ್ಲಾಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿನ್ ಅಂಡರ್ ದ ನೆಕ್. देसी गयेग एक फ्लॅप असे गोमटे हल्ला. ताजेर नाव द ड्यूलॅप्स.
देसी गायला स्किन दिखिल्वे उत्तोल डिफरेंट मन दिखिल्वे ಕೆನೆಗೆ ಗೋಮಾತಾಗ ಅಪ್ಪಡ್ತ ತಂಗ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಫೀಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಗ ವಿಡಿಯೋ ತ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಅವ್ ಹಾಕೊಂಡಿವಿ ದೇಸಿ ಗಯ್ಯಕ ಬೋರ್ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ಅಸೆ ಹಂಗೆ ಎದ್ದೇಚಿದ ಗಲ್ಯ ಎಕ್ಕೇಕ ಬ್ರೀಡ್ ಆಕ ಎಕ್ಕೇಕ ವಿಶೇಷ ಅಸೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಪಿಲ ಆಕ ಬೋರ್ ಒಕ್ಕದಾಲ್ ಗುಣಸೆ പക്ഷെ ഇത്തിക്ക് അത്തന്റെ current situation. What is the current situation now? गोमाताले सुगुनु आम्ही बोर साधन करताय gelatin, flavorings, chewing gum, candles, fertilizer, adhesives, plastics. अजबशी बोर साधन करताय आम्ही ये काढापणन गोमाताला हत्ती जाता कोणिगे गेल कारण अम्मीची गेल कारण आमक किसी की गोमाता रक्षण करूगा म्हण अब नेक्स्ट स्लाइडान सांगितलं अंगा 7 sacred steps for saving cows असा 7 sacred steps असा गायेक रक्षण करचे फर्स्ट स्टेप्स अदा rear a cow at your house आमगेल घरकड गायेक चोंका 2 support others who rear cows be it goshalas or individuals गौशाला नाले इंडिविजुअल्स आगा आम्ही सपोर्ट देंगा घरकड गायेक चमचा सलना जलेरी कीप अ कॉइन बॉक्स ऑफ गोदान at your house आमका सकडा पॉकेट मनी मिळतस नेवा त्या पॉकेट मनी चुकून एदेची गाये बेगे दवरगा use items derived from service to cow पंचगव्याला products मात्रंद यूज करो पाडसे reject products resulting from cow slaughter and सुगुन products last slide ಅಂತ दाखवून नेवा त्या products काय आम्ही यूज करू पाड volunteer as a gawking करा आम्ही गायला दास जंका 7 sign abhayakshara petition which appeals to the government to stop to implement ban on cow slaughter. आम्ही अभयाक्षर petition sign करगा त्या गवर्नमेंटल गुट्टांतो आम्ही रब्बुगा त्या साइन केला जलेरी त्या गायेक से ban गायेक स्लॉटर करचे बैन करते पंचगव्यांतु तूपस दूधस गोमूत्रस शेणस आणि दह्यस पंचगव्य प्रोडक्ट्स अस तंत सुगुन आमका सोप्स इन्सेन्स स्टिक्स शॅम्पूस मिळता तुम्ही देखील वे पंचगव्या कुतूल उपयोग असं म्हण आम्ही सकडे पंचगव्या उपयोग करू आमगेला गोमाताक रक्षण केरी वे पंचगव्यांतु गोमूत्र प्यूरिफाइंग एजेंट मेडिसिन जाने उपयोग केरी आता तुमका सकडे पूतना लीला कळता पूतना लीला जानो यशोदा मैया गोमूत्रानी कृष्णाग नानोनु शेणाचे तीक गल्ले तीक लावून दिले शेण लक्ष्मी देवी शेणांतू वास करता दूध पिल्ल जलेरी आम्ही बुद्धिवंत जाता दही आणि तूप तांका बोरू ಒಕ್ಕದಾಲ್ गुण असता यह प्रार्थना परम पूज्य भक्ति राघव स्वामी महाराजाला वेबसाइट सुगुंता ओ मदर सुरभि you are the mother of all cows
You sustain all life and all living entities. You provide shelter to those who have no shelter. You fulfill all desires. Your very presence brings all auspiciousness. You are the source and basis of all wealth. You are pure, attractive, and aromatic. You bring one to the mode of goodness. You bring health, longevity, and good fortune. You are our universal mother. Without you, we will have no mothers. Without you, we will have no life. Without you, we will have no shelter. Without you, we will have no hope. Without you, we will have no happiness. Without you, we will have no food. तांका सेव करचे तांका पाणी पडचे तांगे लटो आश्चे म्हण आमका पाणी पडी ओम सूर्यभ्याय नमः Chavarna Munina Sangile, O king, wherever cows live fearlessly, that place becomes sacred. Malari Kenegi Gai Bhoinatila Ascha Rabita Testalo Pavitra Jata. Om Surabhyaya Namaha. Gomata ki Jai. Srila Prabhupada ki Jai. Hare Krishna. हरे कृष्णा हरी बोल कित लाईक कोण सांगिलस मस्त पुरे एक्सप्लेन केले ध्रुव मल्याना 5 मिनिट अंतू लाईक झाले आता तुगले ध्रुव तू 1 मिनिट माझा ध्रुवाला एक व्हिडिओ पेंडिंग असं हो वय अंतु इत्तिगे संगिल्या मळरी गय्येला अंगारी हेनेगे अपळ्या जलरी तंग वाइब्रेशन फील दत्तन हरे कृष्ण थँक यू मस्त धन्यवाद ध्रुव मल्या मस्त पुरे सांगिलस लाईक झाल्या मस्त पुरे इन्फॉर्मेशन तू 5 मिनिट भितर सांगला आता तुगा ऐकून म्हाका कस दिसतास म्हणारी आम्ही पुरे जन वैष्णव जावन कृष्णाक एक स्पेशल जावन आशिल्ले त्या गायेचे आम्ही रक्षण करका सेव करका जो आम्ही आमगेल घरांत आतां कशी लायफस्टायल आसा म्हळ्यार गायक दोन पुसोच म्हणके ना आणि कश म्हळ्यार एकल्याकच सगळे गोशाल समेत पोसोक जायना सो आम्ही कसं करयत म्हणारी ध्रुवान म्हणलें म्हणके थोडे थोडे आमक जाला तितले दूध दुवट करचे गोशालेक दिवचे आणि त्या रितीर पूण एटलिस्ट सन मटार पूण एक गायेल सेव कोरनो कृष्णाले राधेले आणि गायेले कृपा कटाक्षक पात्र जावेत आता मी वापस व्रजमंडल परिक्रमाक वचा ताजे मागिरी गोपूज समेत आस आमगेले युवराज आणि वरदराज तांगेले सो हरे कृष्णा वेलकम बैक युवराज एंड वरदराज हरे कृष्ण माताजी कंटिन्यू करछिबा वय 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 पुरे जन राखून बसल्यांची सगळ्यांक हरे कृष्णा आम्ही वृंदावनाची इस्कॉनांतू दर्शन घेवचे उच्च आसत वरदराज तू वृंदावन अंग दुकुनिद्र बರ್ತವೆ तुमका अंग रूकुतिस्तव पूर्जनांक वै या रूकु प्रभुपादन असतांदु कोणस या रूकु केन्ना कीर्तन ऐकता कृष्ण काणी ऐकता भागवत आणि या रूकु देवस्थानाच्या मध्ये अस त्या रुका मागशी
आमगेला तीन देवस्ताची आत्तम तंग पूजन पुळयावा गौरनिताय श्री श्री गौरनिताय की जय प्रणाम कोरिया आत्तम नेक्स्ट बचावा हाँ इधर बचा हाँ श्री श्री कृष्ण बलराम की जय या टेम्पल नाव या देवस्थान नावाची श्री कृष्ण बलराम मंदिर मुकार बचा हाँ श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय आकार लेफ्ट साइड आशिला ललिता सखी राइट साइड आशिला विशाखा सखी मध्ये याशिला राधा श्याम सुंदर हाँ यशोदा दामोदर या महिनो दामोदर महिना तकाची एव्हरी संडे देवस्थानंतू पूजस दामोदर अष्टकम म्हणून पूजस तुपारती आता आम्ही मुकार वचावा आता मागशी प्रभुपादाला घरा वचावा वृंदावन मळरी प्रभुपादाला म्हणला वृंदावन मळरी मिकेल घर म्हणून वचावा प्रभुपादाला घरा अण्णा तू तर पूजन वृंदावन घरावर तुला हा टेम्पल मगशी प्रभुपादल घरस प्रभुपादल घरांतू प्रभुपादान आमक जाय नव्या आम्ही प्रभुपादा पडेन नव्या तका तिरी आमक पळोचेक म्हणून आणि काही छंद करून ग्लासा भितर दवरला तसं प्रभुपादल नेल कट्टर प्रभुपादल केसू प्रभुपादल पंगुर्च प्रभुपादल उश्श प्रभुपादल टेबल पूरा थई कुकर पूरा थई तन्नी दवरला आमक पळोचेक म्हणून ऐकता नाश्चत नवे आम्ही ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಳಯವೆ ಕೆಲವು ಪುರ ಪುಳಯವೆ ಹಂಗ ಬೈಸು ಪ್ರಭುಪಾದನ ಬರೋಚ್ಚಿಲ್ಲ ಭಾಗವತ್ ಬರೋಚ್ಚಿಲ್ಲ ಹಂಗ ಬೈಸು या प्रभुपादल शू या प्रभुपादल ದಂಡ ತಂಗೆಲ್ ಜಪ ಮಾಡೋ ತಂಗೆಲ ತಿಲಗಲ್ಚ ಗೋಪಿಚಂದನ ತಂಗೆಲ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ खाऊचे प्रसादम ತಂಗೆल जन्नू है ತಂಗೆल पेन ತಂಗೆल कुकर ತಂಗೆಲ कीर्तन करचे करताल तन्नी कीर्तन करचे हार्मोनियम तन्नी कीर्तन करचे टाइपराइटर टिकटॉक फोन टाइपराइटर तू बुक्स प्रिंट करचे आता मी या पूरा पुढून बसले री आमका टाइम मेळना आता मी उग्गी वचून हा परून बोलता प्रसादम रेडी दिसता उग्गी वचून प्रसादम खव्या आम्ही हा वाव खिचडी अस नॉनचेस लड्डू अस पोळी अस शीत अस सब्जी अस रंदे अस गोडशेस ओ वाव पेस्ट्री अस हा पेस्ट्री म्हणता हुಡುಗ असेल बक्का हंग वृंदावन ಅಂತೂ एक फेमस स्पेशालिटी अस कसं म्हणलं री एकादशी दिवस आम्ही आमका एकादशी करतस म्हणून कळना एकादशी दिवसू आमका खाऊचेक एकादशी पेस्ट्री एकादशीचे समोसा एकादशीचे साबुदाणा वडा एकादशी चिप्स एकादशीचे फिंगर चिप्स एकादशीचे मिक्सचर एकादशीचे बर्गर एकादशी पिझ्झा असं पुरा आम्ही त्या पुरा खाल्लेरी सुलभ एकादशी करचे पोट फुल्ल जाता आता मुखार वचाव्या प्रसाद खाऊन ना वडदराज गोवर्धन तू तंक वर्तवा हा
आमगे गोवर्धन डी गोवर्धन गो गिरिराज गोवर्धन की जय. आमगे गोवर्धन पिकॉकार्शी परस त्याला 21 किलोमीटर्स केलोजन चमकून काढताची, केलोजन प्रणाम करून काढताची, केलोजन दंडवत करून काढताची, केलोजन दंडवत 108 पण कोण 1 स्टेप पण 108 पण कोण काढताची, केलोजन 1 स्टेप पण तू दंडवत करून 1008 पण करताची. मस्त करताची. आता पुढे यावं. धानघाट ते धानघाट तू कोणपुरा परिक्रम करताच पडला. त्यांनी ओंगा मस्त कुंड नारद कुंड, सुरभी कुंड, ऐरावत कुंड, नारद कुंड, इंद्र कुंड, कुसुम सरोवर, राधा कुंड, श्याम कुंड, मस्त प्रकुंड सांगा. आता मुखात वचावा. प्रणाम करूया. आता गोवर्धन अण्णा अण्णा गोवर्धन अप्पडी. अप्पडी अप्पडी लाइक गम्मत वचावत मुखारी. अंगस पडला. दंडवत जेवण त्याने पडल्या दूर कानवा तकाची कितले पण केला म्हणून तकाच हातोड दबरला. त्याला फ्लॅट 108 आकार राईट साइड असल्या 1008 कितले. उद्धव कुंड की जय. उद्धवू अंगिक वाली रूपारी आजी कई अंगस केन्नाय रात्री अंगे मु स्नान करून वता. लेफ्ट आशिले उद्धवू सईदाशी राधा उद्धव बिहारी. प्रणाम करूया. राम राज तू एक विषय विसरला. कसा म्हणा अंगा केन्नाय रात्री अंग फर्स्ट काम केला सत्संगा नाव कसला भागवत पुराण कोंकणी. कोण सांगेल भागवत? शुकमुनीन परीक्षिताक. आता शुकमुनीन परीक्षिता सांगची पिशी पुढे अंगा कृष्णाला नातवान वज्रनाभान कृष्णाला 16,000 बैलेक सांगितलं. फर्स्ट भागवत अंग सांगितलं शुकमुनी पिशी पुढे भैवाना. तर मुख काय काढूया. कुसुम सरोवर. वरदराज विश्वरूप प्रभुजी ने 1 वर्ष पुढे याच जागो सांजी लीला म्हणून एक प्रवचन काढलेलं. पुढं तुका भारी लायक असेल ना भाई. मग विसरला. बाई बेजार करू नका. युट्यूब तू एक चॅनल भागवत पुराण कोंकणी म्हणून तंतू आणि काही असं. आता तू वचून पुढे येत कंजा कथा इथं सक्कर व्हिडिओज तंतू भेटत आता मी. थँक्यू अण्णा. वफाजो पर कंडित प्लेता मुकर बचावा. राधा कुंड राधा राणी कसने व्यत्यास ना. राधा कुंडची राधा राणी. राधा कुंड अशिलान श्रेष्ठ राधा कुंड की जय. आता श्याम कुंडावच्या. श्याम कुंड
श्यामकुंड शिलान श्रेष्ठ श्यामकुंड की जय आत्म तंका दगंगी ओटूची वर्द कुंपोळ्या बा ang tum श्रेष्ठ शिलास पळा त्या राधाकुंड त्या लँड बंड शिलास पळा त्या श्यामकुंड इथे बोलले आम्ही कृष्ण त्रिभंगी नमे तकाची बेंड नमे तकाची श्यामकुंड बेंड राधाकुंड श्यामकुंड की जय गिरी गोवर्धन की जय अण्णा मुक्कर्तंग तू वर्तव अंगा उगल बंधन अंगा 5000 वर्ष पुढे यशोदीन कृष्णाक बंधून गेलेले आम्ही पुरा यशोदी कनी कृष्णाक आरती करतात ना त्या अंगाच चाललेलं 5000 वर्ष पुढे अंगाच केलेलं ते 5000 वर्ष पुढे जल्लेलं नव्हे त्या तीर्थात सांज जल्ला आता मी प्रणाम करून मुखार सुद्यावे राधा दामोदर अंग प्रभुपाद कितली वर्ष पुढे अंग रब्बुनु भागवत भगवद्गीता पुरा केला नवण्णा वही त्यामात नाही रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी आणि सनातन गोस्वामी अंगारा पुनशिला त्यामात नाही त्यांनी तगई आमची गेलं आमगील भाग्य हरी बोल तुमको पूरा दको कवा समाधि अंगसत रूप गोस्वामी समाधि प्रणाम करूया हेच मुडांतूस रूप गोस्वामीला शरीरच कितलो विषय पांप करूया मी हेच तो जीव गोस्वामी शरीरच हेच तो गुजस आता आम्ही प्रणाम करून मुखारसूया अंगा सनातन गोस्वामीला शरीरस हेच तो गुजस मात्र या मात्र शरीर राधा दामोदर नाही राधा मदन मोहनांतस आणि ते गयामचे गेले अंगा शिला रूप गोस्वामीला हँड रायटिंग कितला आश्चर्य ना कि 500 years ago शिलिया जनरी अत्ते कांडावरला आपण तर तेर कदम मुखार सुया हरी बोल पुणे उच्चवे वरदराज कुठिया वे अयो थंड सना वेना वही वा शिंकेता पुशा 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 मुखार उच्चवे आजच मेन टॉपिक गोपाष्टमी गोपाष्टमी कहाणी गोतेस मी तुमको पुरा आवत सांगा ना इथे मला तुम्ही फ्रेंड्स पूरा जण ಒಟ್ಟುಕೊಂಡು ते ड्रामा करता ती तांतु तुमका कळतं कहाणी कसं म्हणून तुम्ही त्या पळयंती मात्र आव तुमका इशी सांगितलं मात्र आव तुमके एक विषय सांगता कसं म्हणली अंग मात्र राधा राणीला वर्षाके केवळ चरण दक्केताती अण्णा राधा राणी पला गोपाल वेसगल्ला वही अंगा पूरा देवस्थानात राधा राणी गोपाल वेश घालताती आणि वर्षाक एक वेळा राधा राणी चरण दक्केताती राधा राणी चरण नमस्कार करून मुखार सुया
भक्ति वेदांत स्वामी गौशाला हरि बोल। गोपाष्टमी की जय, गोमाता की जय, गोपाष्टमी महामहोत्सव की जय. हंगा श्री प्रभुपादन स्थान दखून या गोशालास आता आम्ही पूरा गई पडो यावा एक एक गई क या वरदराज एक एक गई उचन मोक करिया. ओ कितला कोंबू अबा अयो लेफ्ट पडे अंती पूर जनम का पडे तसती. हरि बोल हरि बोल. पूरा जैसे गायंगा एक जर्सी ना. ओ अन्नी दोग पादयात्रगाई अन्नी सगळे इंडिया मस्त वडा उचून जल्ले अम्मी अत हंगेल मक्षी तन देव दवांक गौरनीता एक वाहून वरताती बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करताती. आता मी कितलं हॉड नाम पडा बा हॉडस आमका पडे तन मोगेत तन पुढे यावा या बडे राजा पडी. गाइस नव्हतं पूरा पादयात्रा गाई अपुढे वरदराज मस्त असत या मोकड्या आता मी गाई एक पूजा करूया मंत्र म्हणूया. विप्रागावश्च वेदाश्च तपः सत्यं दमः शमः श्रद्धा दया तितिक्षा च कृतवश्च हरेस्तनुः. विप्रगावश्च वेदाश्च तपः सत्यं दमः शमः श्रद्धा दया तितिक्षा च कृतवश्च हरेस्तनुः. हरे कृष्णा. आता मी तुप्पा आरती करूया. एक गम्मत चल वृंदावन यात्रे आज गोपाष्टमी नम दवा आरती करूया. गई आरती करूया. श्री सुरभ्ये नमः श्री सुरभ्ये नमः श्री सुरभ्ये नमः श्री सुरभ्ये नमः नमः श्री सुरभ्ये 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 नमः. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे. श्री श्री वृंदावन धाम की जय. गोपाष्टमी महामहोत्सव की जय. वृंदावन धाम की जय. प्रभुपाद की जय. गोमाता की जय. हरे कृष्णा हरि बोल. कसं लायक आमगेल भाग्य घरा बेशील कडेन व्रजमंडल दर्शन हा भारी लायक झालं. थँक्यू मस्त धन्यवाद. युवराज आणि वरदराज मस्त मस्त लायक झालाय. गोपूज समेत आमका बेसील कडेन असल एक भाग्य मेळचे. लायक झालाय मस्त लायक झालाय. सो आता आमका युवराज आणि वरदराजान ऑलरेडी सांगिल असं कसं म्हणारी गोपाष्टमी आता स्किट्टस चढू आलाय. कृष्ण 5 वर्ष ते असताना वत्सपालक जावन आशिल्लो वासरांक चोरच आशिल्ले.
मागीर तो व्हड जावन 6 वर्ष देखून 10 वर्षाक पौगंड लिहिला म्हणजे तांगेले सो तदना तो गायक चोराच्या वर्तके ते सेलिब्रेशनाक गोपाष्टमी म्हण म्हणचे आतां आमगेले चंद चंद सना सना चेडू वेट करता सची आतां तांणी एक ड्रामा कोरनो गोपाष्टमीची लिहिली दाखयताची आमी पुरे जन तांकां हरी बोल म्हण सांगून एनकरेज करूया हरे कृष्णा हरी बोल ड्रामा चेडू पुरे रेडी जायाची अनम्यूट करू हे करताच वे एलो करताच वे पुरे जनाक प्रभुजी अनम्यूट करू जाता ना की पुरे जन हरे कृष्ण मधुपति गोपीनाथ प्रभु अनम्यूट कर के जाता चढ़ो आंख हरे कृष्णा वेणु जल्लो वरतां सोडच्याक चेडुआ आयली चेंडू घेवन पळ खेळच्याक हरे कृष्णा वेणु जल्लो वरतां सोडच्याक चेडुआ आयली चेंडू घेवन पळ खेळच्याक चेंडू हळा पळे तोंड धुच्याक मिठा कुटी तयार केला दांतू गश्याक हल्ले जल्ले वाटे वाला योरे जेवणाक दार काढली दूध हळा तांनी पिवच्याक पंजे घेऊन तयार झाला पाय पुष्ट्याक कन्नडी घेऊन धावून आयला तोंड चोच्याक माबल बट आयला पडले पंचांग संख्याक दंडुनी त्याल घेऊन आयला शेंडी वळच्याक फूल घेऊन राधा आयला शेंडिरी मळच्याक गांध घेऊन कुब्जा आयला तुक्का लावच्याक अक्षत घेऊन आयला पडले तीळ करच्याक हडळू जल्ला योरे बाळ घेवच्याक उठरे कृष्णा वेळू जल्लो वस्त्रांग सोडच्याक चेडू आयली चेंडू घेऊन पळे खेळच्याक उठरे कृष्णा वेळू जल्लो वस्त्रांग सोडच्याक चेडू आयली चेंडू घेऊन पळे खेळच्याक यशोदा यशोदा एक कुटी पोर शाण जयश्री यशोदा दिसवे थई अंगणाले कोडक्यांचा सुपडा कितले जाऊ का तिथले कांगे नेगेल पुस्तक विंगडाल घरा वसून लोणी छोटे बुती तशी हाव अथावची मोगान तारकानु दूध तप्पोनु मेनेगानु लोणी गंटूच पडे तशी मकत मस्त काम असत तुझी कांगे वच ओ थैवस आयती यशोदा तुमसी यागो तू कस अंगैला गोपी तू कोण ग म्हणलो तो कोळयो और शाण जो तच कती रंगायली कृष्णा एक मुठी शाण को सात गुड्डो छोनेत वैरे गोतर सुगल नाटक मस्त गाय असताना वैरे कृष्णा अय्यो रे बाबा मग तू पळेन शिरंबू जाय नी रे देवा तू पळवच कतीरी हावान राहिली जयद्वाय कितली चंद रे तू के प्रवास पडच्या जायत रे देवा हो ये मुट्टी जोड गेलो हो यशोदा मग चिके मुकून सहाय करतो हो मग मस्त काम असत कृष्णा चिके तिकू पडली जय तम्मा गोपी तुमका मुठीवर सहाय करणारी तुमका संगीता मग तू कसन देवची कृष्णा कसन जाय बाळा तुका तुका
एक बरोबर बरं लोणी जपाशी जायचं बा खंडित दिसता कसं नाही भाग्य में गेले हे मुद्दू बब्बाल दर्शन तिथे बा इतकं लग्गी नको आहा किती चंदुरे तू पाच एक वेळ येता मग सहाय करता जायचं कृष्णा कुठे यो रे तुम्हा कशी आपण रे तुम्हा कितना बरोबर लोणी देकडा काम करूया वे तुम्हाला बुट्टी उभार तशीची आवे तुका शाळा तीळ करता जायतोय तुका तोंडात कितले तीळ असतात तिथले मांडायचं जायतोय दोन तीळ दवरी जाय कृष्णा बाबा आपास येतावा उबर दवा उबर येनो उबर दवा आईली वापस येता लोणी घेऊन येता येता आईली आता लोणी घेऊन कृष्णा काजी मस्त काम है कोण चेक मिळतं ना कसं काय पाहिजे साहेबाजी चरमैया हंगिया पर कृष्ण लूटी मारी कगला कुटी पाटका कसं रे हवे तू कोण म्हणून गुर्त मिळतं ना मोरे गोमय मंडित बालक पोल आहा आहा नारायण नारायण गोमय मंडित बालक पोल नारायण नारायण मग अन्नूंची की जबाबदारी घेऊ का पडता ना रे बाबा अनेकी सांग ಚೆಂಡೂಚಿ ನಾಬಾ तुमची मग होड चल्ला तू होड चल्ला म्हणून कसं करू पाहिजे नंद महाराज एकलो एक मस्त विनम्र माती हुनकडच्या चिके उणी करतो काळ दुखून वासराक चोरोच्या कुळच्या शिल्या आणि दुखून गाई खोर का म्हणून लेखला जाय ना नारे पुत्ता तू अनेके सानूची तू होड जल्ला म्हणून कसं करू बाय सल्लात तक्का अन्नाले निंबू का गुरुबरियाले निंबू का चांदी सुंदर गडी पुरा पडलो का
तुमगेले गुरुवर्या गर्गमुनी आईलांची ये अम्मा 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 चांग मोಡ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಒಗ್ಗಿ वही आता कृष्णू 5 वर्षही असते कुमार अवस्थेದಂಟುನು चोदुकून 10 वर्षही असते पौगंड अवस्थेत पावला आणि भाई चोळलेरी आणि मस्त कालू चांग दिवसून भले सकाळीची चांग मुहूर्तने वेळू असते पुरा वैरे जाल्यार कितले दूर रानांत तूं कांटो चुपी पत्तरू पुरा आसता तुगेल चरण एकदम मोबाळ तुक दुखतल रे हांव तुगेल खातीर एक पादरक्षण तयार करतस तूं घालून वचूं का जायना शिवाय नाबा जाईन पळाम्मा गायची सेवक मला गाय अंगल धणी धणीन घालला मात्र तांगल सेवकशी हाव घालचे हाव पादरक्षे घाल का म्हळ्यार हांगशील सक्कडे गायीन सुरवे पादरक्षे घाल का मागीर हाव घालचे ना रे पुत्ता 9 लक्ष गाय आणि एक गायक 4 पाय जायना रे जायना म्हळ्यार नक्कल पादरक्षे नक्काची सत्य पुणी वर्तके पुत्ता कंडापटी वत तप्तते गुड्डेरी वापस आम्ही शर्त कसं म्हणाली सुरवेक गायीक सातेच व्यवस्था करी मागीर मक्का ಒಟ್ಟು ಮೇಳು कितले गाय असेल 9 लाख गायीक साती करू का हात ना तशी जाऊन जाऊ का तशीची 9 लाख जनाला व्यवस्था 9 लाख व्यवस्था करू शकता तुका हल्ली भितरी ना रे पुत्ता तवनाचे 13 कदम बांधू मळ्याला जागदकुनु कृष्णाला गायक चोरूचक वरचे बारीक उशेक सुरजल्या अज्जीके हजे उडगा सारी प्रति वर्ष 13 कदम बांधू गोपाष्टमी आचरण करतांची व्रजवासी चढू राधा कृष्णाल मनके वेश गालनु गोपाष्टमी लीला ऐकून गायक चंद पंजुंगानु पूज करतांची ನೀಡಿ ಆ ಜಮ್ಮಿ ಹಗುರ ನನ್ನ ಮಾಡಕತಿವು ಅಂಗೇಲೋ ಮೊಗ ಪೋರು ಕೃಷ್ಣಾಕ ಪಳುನ್ಯವ ओ पद्मगती गाई कृष्ण तुगल दूध राखतस की वय वय हा वय तगेल करायला की वाटतास आम्ही सक्कडे नंद महाला गोष्ट म्हणून सांगतो ಹೇಳಿ ಐಕ ನೀವು ಇಲ್ಲ ऐकना उलटा नीली ऐकना कीर्तना म्यूट करी वापस सांगतो ऐकनी कृष्ण चुरूचा इतले मोगोपाल कृष्ण नाम गेल हॅलो ऐकत असते माताजी हा बाई तुम्ही उलायला ऐकल नीलीला चिके लो असेल थोडं सांग ऐकाय
कृष्ण चोरोच्या पितस्तई सक्रे जने कृष्णम का मस्त हंसी कृष्ण वत्सपालकशिलो गोपालक जल्लो कृष्णा किरवे कितलं बोगू आपे वाट गाला जलारी तो वे वाट गाला की इक्ल मोगु अंगेल वेरी तक्क अंक सत्यनामु तक्कई सत्यनक्कई कानदको ध्यानमुनु नोगाक अम्मी तक्क कृष्ण जल विशेष अंग दिवका कळोकु जावनु रात्रि जल्लर्वै ओड्ना यया आम्ही सक्कडाय मेळनु हंग वचे बट्टेरी असिले सक्कड ओळ्ळे पत्तोरू चूपी पत्तोरू मत्ती पुड्डी कोर्या कृष्णाले कोमल चरणाक कस्सने लक्षेना कंचेना ये जी अम्मी फट्टर पुड्डी कोर्या हटी कोडा पालकी जय कन्हैया हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ही उठोनो कृष्ण बाई सोंजे तयारी कसान पड़ोचा तक एकदम मस्त है आश्चर्य उच्च वाटेगाशल सक्कड पत्तर पुड्डी पुड्डी कोर्नु मोबाइल लोण्यवदेशी जल्लामु एया गई मोर्दनारी बच्चाजी अम्मी अज्जी के वृंदावन गेल्लारी ब्रजमंडल परिक्रम करताना गिरिराज परिक्रम करताना रमण रेती मळलेले जाग मेलता थई अज्जी के मती लोणी शेमवाल जनस हरी बोल हरे कृष्णा आता राधा आणि कृष्णा डान्स असा हरे कृष्ण आता कृष्ण जाम केल्ला कितली चंद जाम केल्ला पण कृष्णाना बोट्टु घालनो सिद्धार्थो गोपी जाम केल्लली शुभा श्रीमती शुभा अनेक गोपी जाम केल्लेले सान्वी पै गर्गमुनि आणि नारदमुनि जाम केल्लेले उन्नती भट्टाना गाय जावन आशिल्लेची प्रार्थना प्रभु पद्मगंधी मृदंगी विष्णु पै तिलकिनी कीर्तना उल्लाला नीली कनिका भट्ट शुक्ली अशिताना बलराम जावनी केल्लेलो आसा मागीर हंसी सात्विका मागीर मेन जावन आशिल्ले यशोदा माई आनी नंद महाराज जावनो सान्वी पैन आनी व्योमरावान हे पूरा आज एफर्ट्स कल्ला हर ग्रेस शाश्वती माताजी चंदो पूरा ಒಟ್ಟುಕೋರ್ನು ಚಂದ ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಕಶಿ ಗೋಪಾಷ್ಟಮಿ ಜಮ್ आणि प्रवीण प्रभू बोला आणि टेक्निकल साइड अंतु साइड या करता असाची ऑडियो हरे कृष्णा
हरी बोल. मस्त थँक्स धन्यवाद किट चरडवा मस्त लायक जाल्लेलं आसा. आता आमी आनीक एक स्किट मुखार वता. पळया आनी एन्जॉय करया. कृष्णा ओ कृष्णा अब जोर सुस्त जल्लाय या रुका पण बैशेत वासेल पेळू हा जायत राहते बैसी आम्ही तू कुठे आकाश असव्या एक दिवस गोपाष्टमीन तू कसं जल्लेल म्हणू हरे कृष्ण सखी चरण माताजी राधा राणी आणि कृष्णाक कसरलेल उडगासई म्हणून सांगताची श्री कृष्ण सर्वोच्च गोप बालक श्रीमद भागवतमाचे 10 स्कंद 15 अध्याय 1 श्लोकाचे भावार्थांत सांगेल असत शुक्लाष्टमी कार्तिके तु
स्मृता गोपाष्टमी बुधैः तद्दिनाद् वासुदेवो भूत् गोपपूर्वं तु वत्सपः. कार्तिक मासाच्या शुक्ल पक्षाचे 18 दिसक पुराण पुरुष त्यांनी गोपाष्टमी सांगले. त्या दिवसकून भगवान वासुदेवानं गोपलक जाऊन सेव करू सुरू केले. ताचकिंत पुढे तो वस्त्रांगेले पालन करत शिले. हाजी कहाणी मग सांगून देताच वे माताजी. हरे कृष्ण सान्वी. वही सान्वी, या लीला मस्त सुंदर जावन आसा. अति सुंदर लीला. या खंय जल्ल म्हणल गोतस्वा तुका? या वृंदावनाच्या कोकिलावनांत तू जल्लला. आणि कोकिलावन यावत म्हणल गावाच्या उत्तर दिशांत आशिला. एक दिवसू थंय कृष्ण तागेल कोळल वाजिता राधा राणील नांव आपयता आशिलो. या कोळल ध्वनीचे विशेष तुका गोतस्वा? हे कोळल ध्वनी राधा राणीक मात्र ऐक पडता, विंगड कोणाकय ऐक पडना. या ऐकून राधा राणी कृष्णा मेळूक कोकिलावना वच्चाक उत्साहित जावन आशिली. जाल्यारी तिगेल माय जटील असनवा ती घरा बगलाला बैसून आशिली. तशी जावन राधा राणीक घर सोड वच्चा जायना तिला. कृष्णाल संगा दाखून वंचित जाली. कृष्ण तागेल सकातंगेल ओटू कोकिलावनांत आशिल्ले कुंजांतू राखून आशिलो. अत्यंत आतुर जावन राधा राणी पळोवच्याक कुंजा दाखून भायर येवन सक्कट दिकांत पळोवन राधा राणी येतवे म्हूण पळयत आशिलो. वापस कुंजा वचून राखून बैसून वापस भायर येवन राधेक सोदीत आशिलो. मस्त समय जाल्ला जाल्यार राधा राणी थंय येयनी. आत्ता आम्ही कोकिलावनांत वचून थंय कसं जाता आसा म्हळ्यार पळोवया वा? हा हा वय पळोवया. आधी कितले दीस जाले हांव तुका मेळ्ळें ना. म्हणस तूं ह्या नित्या म्हाका मेळूक म्हाका कसं की जिवांत कसं की जाता आसा. म्हाका ती कोणती ओ कृष्णा, कृष्णा कसं जाल्लें तुका? यमुना तटा तुला नुद्द जेव हाड कावे. बला कृष्णा कसं जल म्हूण पळय. कृष्णा उठ, कृष्णा उठ. कृष्णा उठ, मग तुगेले असं लवस पळोवचें जायना. सांग म्हाका, हांव कसल मदत कर तुगेले. सांग वगी सांग म्हाका. उठ कृष्णा उठ. बला तू मगेले तितीच्या मोगाचे दोस्त तुका मागेल जीवनांत कसं नस तू पुरा होतस. हांव केन्ना सांगता तुगेले खंय नव्हे. आतां पळय म्हाका राधा राणी पडली अशी भरती कश्ट जाता आसा. तुका तें गोतच नव्हे. आत्ताची तू थंय जटिला माताची ते वचून राधा राणीक आपण हाडवे म्हाका पळोवचेक. वग्गी वचून आपण हाडी जायना नव्हे. वही सुबला वही तुका मात्र जटिला मयालांग वचून राधा राणी आपोन हाडू जावचे. वस तू. वग्गी वस सुबला वग्गी वस. राधा राणीक घेऊन या. जायत जायत कृष्णा, हांव आत्ता यावत आवच्चे तयार आसा. मात तू ओपास बेबान जाव नाका. हांव मेगेल जाऊ तितले प्रयत्न करता राधा राणी हाडचे. जायत नव्हे बाकी जायत मिगेलेच्यान काणक तू हंगा आसत नव्हे. सीधा मनी उज्जाल आसा म्हाका पळोवंक येता. तू याच्यान काणका. आत्ता तू वचून राधा राणी आपण हाड जायना नव्हे. तशें केलें मी भारी खूश वता. आत्ता वता हांव. जटिला मुकुर म्हाका दिसता सुबल वस्त्राक वस्त्रां सोदून आयला म्हूण. हो जटिला जटिला
राधाराणी खंयस हा घरा भितर आस की काही भायर खंय दिसना मुती राधाराणी भितर आस की हा सुबाला हांगा कसान करतास घरान सुत्त भोंवतास कसान सोदितास तो वय मो ए सुबला कसा सोदितास तू सुबला वासराक सोदून हांगा आयला म्हूण दिसता. प्रणाम जटिला मैया प्रणाम गेले वासरू सकाळच्यान दोनू घरातल्यान पोर गेल्या तिगे लांब ते सोदून सोदून रडच्या लागील आसा. हांव सकाळच्यान सोदत आसा म्हाका हांग शेजारच्यान म्हणली की एक वासरू तुमगेल्या घरात एकान गेल्या म्हणून हांव भितर वचून पळोवच वे. ओहो इवा पळा तुगे तोंड वत्ता बोन तांबडे तांबडे जाला भितर थंड आसा बस मी गेले सुनेले स की तुका थंड उदक दिता उदक पिवन चिक आराम कर मागीर तू वासरा सुदी जायता जायत. धन्यवाद जटिला मैया धन्यवाद. हांव भितर वता आता. राधे राधे पळ हांगा अशी रोवणूक राधे तू सुबल आयला पळे रोवणूक तू हॅलो तू हांग कशी मी काय कृष्ण पडेला हांव कृष्णाल समाचार घेवन तुगे खातीर आयिल्लो आसा. कृष्णू राधे राधे म्हणून कोकी लागनान तू रोड बेबान जाल्लो आसा. तुक मेळचे मस्त आतुर आसा. तू वची वग्गी वची राधे वग्गी वची. बला थंय पळ मिगेल माई एक हॉट बोट घेवन दारवंदारी बसलेची अशें आसतना हांव भायर कशी वचें मात्र तांकां हांव समज दिसना की म्हणून हांव अशान गेल्यार वचत की मात्र मिगेल नणंद आसना ती खंडीत म्हाका सोडना ती रागतस मिगेला देखून केन्ना चूक जाता म्हणून नाका नाका हांव येना आनी होड्डांतल्यान उत्तर मेरून हांव कशी वचें जायीच ना म्हाका वचें मात्र मिगेल कृष्णू मिगेला देखून दूर जावन मस्त मस्त दुःख दिसतना तू वस तू वचून ताका समाधान सांग ಸ್ವಲ್ಪ तू वस बला वगी वस तागे लागी. ना ना राधे ना तू वत ना जाल्यार तो देह त्याग दीत म्हूण म्हणटा आसा. ना तश करचे ना. हेपळे म्हाका एक विचार आयला राधे आमी एक काम करया वे आमी आमगे कपडे अदला बदली करया वे. तू सुबल जावन हांव तुगे कपडे घालून घरांत उरता आनी तू कृष्णा मेळचे वच कोणाक कळून येवच ना जायत न्ही वे. मस्त लायको पळय मातशी करया मात्र हांव वस्त्रपुणी तुगेल घालून घेवेता मिगेल मात इतली दी केस आसना आनी हांव एक तरुणी मिगेल मायक खंडीत काडटा कशी वचे जाता हाके कसले उपाय जाव का ना तुगेले कसले उपाय आस की कसा करेता आमी. अरे राधे तू चिंत कर नाका इतले सान समस्या कांय चिंत कर नाका. तुगेले दिगू केस आसने वे हांव मगेल पगडी तुका दिता. तुगेल सकी आसा न्ही वे ती सकी ते तुगेल सगळे केसा बांधून निपयतले म्हणना पडे तुगेल केस काय कळची ना पगडी दिसतले वे म्हणून. आनी दुसरें कशें की म्हळ्यार हांव घरा भितर येता आशिल्लें पळय तेन्ना म्हाका जटिला मैयान विचारिल्लें की तू कसले आयला म्हणून. हांव म्हणलें मगेल वासरू पोर गेले आनी तुगेल घरा भितर आयिल्ले आसा म्हणलें. मगेल वासरू हांगा आसा तुगेल रुमांत तुगेल भितरी आसा. तू कसं करया की म्हळ्यार तुगेल ते वासरूस पळय ते अशी हाता धराची आनी वचाची म्हळ्यार कोणाक कळ येवची ना की तू राधे म्हणून. आमी सगळे लोक तुका सुबला म्हणून लेखतले. आतां आमी वगी वगी कपडे अदला बदली करया. वय राधे तू कसले चिंती कोर का सुबलान सांगिल म्हणके कोरया आमी.
सखीचरण माताजी सुबला आणि राधाराणी बदलची वस्त्र अदलू बदलू करतोय. राधाराणी गोपवेश धारण करतोय. नक्की सांग मका. माताजी ಸ್ವಲ್ಪ मग ऐकताना ಸ್ವಲ್ಪ जोर सकवा. अनम्यूट कराच माताजी. वय वय सानवी राब 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 तुका आता त्या आम्ही पळोच पशी पुढे आता मी एद्दोळताय पळयला की गोपाष्टमी म्हणल्यारी विजृंभणेच आचरण. ह्या आचरण आणि उत्सव कसला कसला म्हळ्यारी आमगेला मदन गोपाल वत्स पालक ಅದಕ್ಕೂನು गोपालक जल्लो म्हणून. गाय म्हळ्यारी कृष्णा कितले मोग नव. आता पळेल की गाई एक कितले मोग कृष्ण म्हळ्यारी. आता म्हाका गाय म्हणता उडगास तसानवी गोशाला अंत पोरा गाई कुशीन राखून बसल्यांची की आमगेल कृष्ण आमका चोरोच्या व्हरता साजी म्हणून. इतले खुशी जातास की तांका तांनी नृत्य करू सूर करतासची. आम्ही गोशाले वचून त्या नृत्य पळोवया. हा हा वही पळोया. वचा आम्ही गोशाले. सखीचरण माताजी खुशी झाले गोमाता नृत्य पळवून. आता मग सांग राधाराणी गोपवेश धारण करतोय. सुबल मंके जतवे. सानवी हांव सांगची बदलाक आम्ही जटिलाल गरकड वचून पळोवया ते कसं जातास म्हणून. हा हा पळोया. वच्चा आता आम्ही जटिलाल गरकड. हे राधे पळे आमगेल सुबला राधा राणी जाऊन कितलं चंद दिसतस. राधे
ऐकत नव्हे वगी वगी वच आत कृष्णा मेळचे वच हे वासरू घेऊन वच वगी वगी वच. जटिला जटिला हो जटिला पळे सुबलाल मागची खांद्यार वासर घेऊन वतस पळे. हा ए सुबला उद्या पिली तू हा वासर मेळली की तू गेल्या. हा क्षमा मग मुकुर जटेला आवानी घर आवडता. सुबला तू यक्का आयलव्या खंय आस राधा राणी. ती खंय निपून दवरला. तू नाटक करता आसतना खंय निपून दवरला बे तिका. तू कसन खुश जाता मग कसं खरं नेमचो न्हू घे पण आडी तू बोतच नव्हे ती मागेल मोगाची म्हणू मग कितलं ती मोग बोतच नव्हे तुका खंय आस ती कापून हाडी. निखिल प्रिय सखा तू सांगीन म्हणके हांव जटिला घराक चमकलालो वास्त्र सोदूच म्हणके चमकलालो. जटील तई होड एक बोड्ड घेऊन दारवंदारी बैसून आशिल्ली. ती पाप राधा आणि जोर रडत आशिल्ली. तीन मग तुक समाधान सांग म्हण सांगले. कशी हांग तुगेला उलोच्या आईला तीक येवच्या जायना तीन कशी येवच्या. सुबला तू पुराण मुने नाटक कर न्हू प्रती पटी राधा राणी आपण हाडता नंदन हे पटी तुका कसले हसतास तू खंय निपोन दवरला बे तिका. तुगो तसं आत्ता पळे हांव आत्ता जीव सोडता. आत्ता तू एक काम करी हे पळे मागेले पळलो आणि हे मागेले नवील गेले आणि हे शंकाचे माला हे तिका दी कळवे हांव आत्ता नी जीव सोडता. तुले हसतो तू सका तुका कळली हांव कोण म्हणू. हांव राधा राणी कळ्ळें. ओ राधे मागेल राधे तू म्हाका मेळून आयलवे. ओ या भारी खुश जाल म्हाका या आमी चंद कोण उलया या तुका कितलो दीस तुका हांव राखता आशिल्ली इतक्या मेळुया न्ही या. जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिका मुकुता माही जय गोपिकान. राधे 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 श्याम श्याम राधे श्याम युगल नाम मेरो है जीवन. राधे श्याम युगल नाम मेरो है जीवन. ओ जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिका मुकुता माही जय गोपिकान. मेरो एक प्राणदान एका ही है जीवन. नंद नंदन मदन मोहन राधिका रमन. ओ नंद नंदन मदन मोहन राधिका रमन. ओ जय राधे जय कृष्ण
સખીચરણ માતાજી સુબલા અને રાધારાણી સુબલા રાધારાણી જાવનું જટીલાલ ગરકડ આशिल्ले तक कसं झालंय सान्वी आता तू पळेल नवा राधाराणी सुबल जावनु कृष्ण मेळोक कोकिलावनान चमकलल पळयला आता तुका कळतं सुबला राधाराणी जावनु जटीलाल गरकड असं कसं करतास म्हणून कसं करतशील म्हणारी सुबला थंगेल सखी थंगेल ಒಟ್ಟು यमुना वचुनु उद्द हाडता म्हणून घरा दखून भायर येता राधा राणी सुबला आणि सखी तांका यमुनाच्या अंग मेळता आणि सुबलाल वस्त्र काणू तिगेल घाल घेता सुबला कृष्ण मेळूक रन्ना वता आणि राधा राणी तिगेल सखी तांगेल ओटू उदका कळसु दौरनु तिगेल घरा मक्षी वता ओ आता म्हाका कळ्ळें की इस्कॉन मंदिरांतू गोपाष्टमी वेळारी राधाराणीक हिताक गोपू वेश धारण करतात म्हणून हरी बोल हरी बोल बघता त्यांनी कार्तिक महिन्याच्या शुक्ल पक्ष त्रयोदशी दिवसू राधाराणीनं शुभलाल वेश धारण केला दिवस जावनु आचरण करताची गाय चोरच वस्त्रांतू राधाराणीला चरण कमलाचे दर्शनही मिळता कार्तिक मास म्हळ्यारी श्रीमती राधाराणी महिनो या कार्तिक मासांतू भक्तजन श्री कृष्णाल प्रती थंगेल भक्ती खातीर प्रार्थना करताची कार्तिक महिनो विशेष जावनो भक्ती देवी श्रीमती राधाराणीला अनुग्रह प्राप्ती करूक अवकाश कोण दिता भक्ती सेवेंतू आमगेल समर्पण वृद्धी करचे कार्य जावनो आशिल्ले श्रवणम जप आणि कृष्णाल नाम रूप गुण लीले वैभव स्मरण करूक संदर्भ मेळता आमका या मासाच्या अखेरेक श्रीमती राधाराणी सुबलाल वेश स्वीकार करनो करची विशेष घटना अति मधुर जावन आसा या लीलेच्या उडगास करताची आमगेल भक्ती वृद्धी जावो म्हण सांगून श्री श्री राधा कृष्ण आणि कृष्ण भावनामृताच्या संस्थापकाचार्य हिज डिवाइन ग्रेस श्रीला प्रभुपादा लागी मागून घेऊया जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन गोपवी श्रृंगार लीला की जय 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 श्री राधे इस डिवाइन ग्रेस श्रीला प्रभुपाद की जय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा भारी लाईक जाम केलेला आता कृष्ण आणि राधाराणी जावनु सुरवेरी स्वर्णश्री प्रभू आणि ग्रीष्म त्यांनी डान्स केलेला सुरवेरी त्यानंतर नरेटर जावनु सखीचरण आणि सान्वी पै इथले या लीलेविषयी सांगितलं गायो जावनु प्रणव आकाश अदिती विभू त्यांनी केलेला उज्ज्वल जावनु अनुषा शानबागान केलेला श्रीधाम जावनु श्रीमती गायत्री कामतन केलेला
पेटारी देवी जावनो श्रीमती श्यामला कामतन केलेले मुकारा गोपी जावनो श्रीमती दीपा भट्ट केलेले जटिला जावनो हर ग्रेस मथुरा देवकी माताजी केलेले सुबला जावनो हर ग्रेस अमला सीता देवीदासी माताजी केलेले विशाखा जावनो ज्योति माताजी केलेले कृष्ण आणि राधाराणी कृष्ण मंदाकिनी शनाय आणि राधाराणी प्रिया श्रीमती प्रियाराव ये इतले लायक जावनो तनी केल्ललस कव्वाल डान्स आणि स्वर्णशीला आणि ग्रीष्मल डान्स सुष्मान श्रीमती सुष्मान कोरियोग्राफ केलेला आणि लास्ट डान्स श्रीमती प्रिया रावण नाच कोरियोग्राफ केलेला हरे कृष्णा हरि बोल सुबल श्रृंगार सुबल वेश श्रृंगार की जय शिला प्रभुपाद की जय ओवर टू यू हर ग्रेस शाश्वती गंधर्विका माताजी मस्त लायक जाल्ले वृंदावन वचून आयल्यान म्हणके जाल्ले आतां हांव आमगेले चेडूवांक कितलो अर्थ जाल्ला म्हूण पळयता आतां कोणाके वृंदावन म्हणकुळ कसो उडगास येता तसा अनम्यूट करू जातास वा सान्वीक निमगुया सान्वी आसवा हरे कृष्णा माताजी वृंदावन म्हळ्यारी म्हाका कृष्णा उडगास येता माताजी मग वृंदावन म्हणतना इस्कॉन वृंदावन टेम्पलाचे उडगास युवराज आणि वरदराजान आतां आयकून दाखयलं सर तशी स्वर्णाकत इस्कॉन वचका म्हण जाला की वृंदावनाचे लायक जाले हरी बोल व्हेरी गुड आता वृंदावनात गुड्ड मळकुळ कसं उडगास येता सान्वी गोवर्धन गोवर्धन गुड्ड हरी बोल वर्च्युअल टूर भारी लायक झालेलं असतं चेडू अल मनात बसला आता इस्कॉन मळकुळ कसं उडगास येता श्रीला प्रभुपाद व्हेरी गुड भागवत पुराण कोंकणी म्हणा गोचवे कसं म्हणू कसं उडगास येता चलडुवाल राम आणि डान्स हरी बोल भागवत पुराण कोंकणी वृंद की जय आता तुक रेवती प्रिया माताजी म्हण गोतस पळयला कसं उडगास येता नारद मुनी गोतस की कसं नाही उन्नती पपेट शो करता पपेट शो व्हेरी गुड माताजी तेगल डॉलर नाव किट्टा ओ किट्टा उडगास येता आता चेडू अंक गम्मत करच्याकत गोवर्धन लील दोर्नो आमगेल किट्ट येता रेवती प्रिया माताजी वेलकम हरे कृष्णा हरे कृष्ण माताजी तुम्ही कंची नावार जॉईन झाल्यांची तक्षण किट्टा किट्टा व्हिडिओ स्टार्ट करताच पा कॅमेरा ऑन ना ऐकतोस ना माताजी हा ऐकतोस ना ऐकतस बाई दक्षिणा दक्षिणा हरे कृष्णा किट्टा अण्णा 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 मकना एक क्वेश्चन क्वेश्चन म्हणणारी किती असते हा हा मग ऐक पण कसं काय ना तुझे क्वेश्चन कसं आलाय ते पळय पयरी एक वाईट पिरामिड पळयले आणि त्याचे सुत्तमुत्त मस्त खावचे शिल्प पळयले ते कसं असेल त्या पिरामिड नाही असेल रता नाही नाही त्या शेप मत पिरामिड त्या कसं म्हणल्यार त्या एक पर्वत पर्वत वय वृंदावनांचं त्या एक पर्वत त्या पर्वता नाव गोवर्धन म्हणून आणि त्या पोर कान पळलेली पळ तक 56 मग मंच तांतो 56 प्रसाद असता वय ते कसं लागते पर्वताला एकडे दवरलेले पुरं तुका त्या स्टोरी गोत ना गोवर्धन लीलाच्या खंयचे
त्या कृष्णान लेफ्ट हाताचे सान बट्टान धरचे गोवर्धनाक No, ना no. ओके तशी जाल्यार रे सांगता कसं जाल्लेलं म्हणून सांग 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 सांग. कसं जाता म्हणल्यार कृष्ण केदोन सान आशिल्लो पळय पुरा बृंदावन वासीन ಏನು पूजा कडेरी 56 भोग आनी करता आशिल्लीची कसं जालें म्हणल्यार कृष्ण ಏನ್ भायर ಏನ್ पळयतना तो विचारचे लेखला कसं करता सन्नी म्हणून स्वतः नंद बाबा वचून निमगोचे कसं जाता से म्हणून तेन्ना नंद बाबान सांगचे या पुरा असं पळय 56 भोग पूजा त्या पुरा आम्ही इंद्राक तर्पण करता आसाची वय त्या तर्पण कित्या म्हणल्यार इंद्र आमकां पावस दिता पावसान मस्ती पुरा जाता तुम्ही स्कुला शिकला न्हू शिकला 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 पावस येतना आमकां उदक मेळटा आमकां ते कशें म्हणजे ते एग्रीकल्चराक आमकां उदक जाय आमगेले न्हंयक उदक जाय तशी पुरा पावस येवं का पावस जावं का वय रे आमकां पिवच्या वेळाक तांकां उदक वय तशी पुरा नंद बाबान मला सांगलें आमकां उदक दावक अशी तशी म्हणून तेदन कृष्णान सांगलें इंद्राक कित्याक गोवर्धनच मो गोवर्धन पर्वत आमकां इतलो पुरो दिता आमकां फूल फल कडेन आमी खेळत थंय मस्ती पुरो दिता गाय ग्रास चोरयत मस्ती पुरो आसता तशी कडेन कसं जालें म्हणल्यार कृष्णान तशें सांगलें आनी पुरा गांव जनान लेखला वय न्हय गोवर्धनाचे करीत आमी पूजा इंद्राल कितें करता गोवर्धन आमकां चड दिता तेदन त्यांनी कसले इंद्रांचे सोनू गोवर्धना पूजा करता हांवें वय गोवर्धना पूजा करता पुरा जन कृष्णान सांगलें म्हणून तांणी केल्लें वय वय कडेन कसं जाता तांणी पूजा करताची 56 भोग शूर करताची कडेन कसं जाता म्हणल्यार इंद्र मस्ती कोप जाता कोप कित्याक जाता म्हणल्यार कृष्ण खंय आसा हांव खंय आसा कंपॅरिजन ना हय सनो एक चल्ला कसले सांगता कसले करता तांणी किशी तागेले आयकू येता म्हणून गांव जना नव्हे नाही इंद्रान नाही इंद्रान लेखचे कृष्णाले उत्तर कसले आयकू का गांवा जनान म्हणून वय वय कोप येता का वय रे कोपान इंद्रान सांगचे पावस पडयते म्हणून इतले जोर पावस येता की 7 दिवस वाचता वय वय 7 शुरांत पुरा गांव जनान लेखचे येबा आमी कसं करचेत म्हणून आता आमी खंय वचचे कसं करचें म्हणटा तांणी तेदन कृष्ण येता आनी कृष्ण सांगता मागीर मागशी हांव तुमकां प्रोटेक्शन दिता म्हणून वय ते पावस येता न्हिल्यार पुरो तांगेले घर आनी पुरो होण वता कितकी वय ताजे कितें तरी तांगेले डिस्कशन पुरो जाता आशिल्लें कडेन रे कृष्ण तांकां पुरा जना घेवन गोवर्धनान व्हरता आनी कृष्ण तागे लेफ्ट हाताचे सान बोटान गोवर्धनाक धरता उबरत वय सान बोटान इतले व्हड पर्वत वय कितला 21 किलोमीटर्स की कसकी असता धरता ते आनी पुरा गांव जनाक भितर येवचे सांगता गांव जन्मात नाही आशिल्ली काफ पुरा आसता न्हू तांगेली गाय पुरा येवन बसताची येताची गोवर्धन पर्वतार तुगो अंब्रेला वरी जत्त कितकी नवे वय ते मशरूम टाइप आसता कसं जाता पावस येता बट खंयच्याय जनाक भूक लागना तान लागना 7 दीस तारी वय कृष्णाल ताण
पळयता पळयता त्यांनी विसरून गेली 7 दिवस किशी वता म्हणून. ताजे कितें तांकां भूक लागना काय ना न्हीद तर समेना तांकां कृष्णा तोंड पळयता पळयता. वय अडेरी 7 दीस जाले नंतर इंद्राक कळलं ओ कृष्ण सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड एड हांव इशी किशी करतस हांव कितलें पाप केल्ला म्हणून. घडेरी इमिडिएटली सांगता त्याच क्षणाक सांगता पावसाक रक्षाक. कृष्णान पुरा गांवच्यानाक सांगचे आता तुम्ही घरा वचीत पावस बंद जालो नव्हे म्हणून. पुरा जण चमकल नंतर इंद्र येवन सांगता कृष्णाक म्हाका क्षम दी हांव मस्ती पाप केल्ला म्हणून. त्या गोवर्धना तू बसेल की ना वापस? वापस बसेल आणि कसं बसेला इंद्र चमकला गेलं काणी. कसं हज्जे मोरल ऑफ द स्टोरी कसं हज्जे? प्राइड हॅज अ फॉल वे इंद्राल प्राइड हॅज अ फॉल करेक्ट. एक मोरल ऑफ द स्टोरी तशी सांगेत बट अनेक एक मोरल ऑफ द स्टोरी असतं. कसं कृष्णानं भगवद्गीतांत सांगला सर्व धर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. मळरी कोणाने कृष्णाला शरणांतू आयलारी कृष्ण केदारनाथची ताका प्रोटेक्ट करता रावतलो. कसले दावा कशी आता पूर ब्रजवासीक कृष्णानं प्रोटेक्शन दिलेली ती शीची नव्हे वैरा सेम टाइप लाईक कशी आहे कहाणी हरे कृष्ण गोवर्धन गिरधारी की जय. लायक जालें तक्षणी किट्टा भारी लायक जालें. गोवर्धन लीला कितली चंद कोण सांगलें किट्टान आनी तक्षान. थँक्यू. आतां 2 अंकान एक क्वेश्चन. तुम्ही शिकून शेषनाची ಹೊಡ್ಡು ಪುರ ಸಿಕ್ಲೇಂಚಿ ತುಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮು ಪುರೆ ಹಂಗ ಉಪದೇಶಾಮೃತ म्हणो ಭಾಗವತ್ ಪುರಾಣ ಅಂತೂ ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲ ತಂತ ಸಿಕ್ಲೇಂಚಿ ಸನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ हे बेस्ट प्लेस ग्रेटेस्ट प्लेस इन द यूनिवर्स कंचे वृंदावन. गॉड्स चरण. मस्त आन्सर आसा. सो एक धाम म्हणारी वैकुंठ धाम. ओके गोलोक वृंदावन. ओके वैकुंठ धाम. नेक्स्ट ताची नेक्स्ट बेस्ट ग्रेटेस्ट प्लेस कंचे त्या इंडियन तो आसा थंय वृंदावन. गोकुल. ओके मथुरा नेक्स्ट. मथुरा नेक्स्ट ग्रेटेस्ट प्लेस कंचे आता वृंदावन. वृंदावन. व्हेरी गुड. वृंदावन अंतू टॉप मोस्ट ग्रेटेस्ट प्लेस कंचे गोवर्धन. व्हेरी गुड. त्या गोवर्धनार वय आणि काही ग्रेटेस्ट प्लेसेस त्या कंची म्हणून तसा युवराज आणि वरदराज सेशन अम्मा ऐकल म्हण जाल्यार तांणी आन्सर ऑलरेडी सांगला. इस्कॉन टेम्पल वा नाही त्या वय जाल्यार आणि काही ग्रेटेस्ट प्लेसेस राधा कुंड वा. व्हेरी गुड. राधा कुंड. आता त्या राधा कुंडा ಬಗ್ಗೆ सांगू येत सची देवामृत भट. हरे कृष्णा. देवामृत स्टार्ट करे. हरे कृष्णा. 5000 वर्ष पुढे कंसान पुरा विंगड राक्षस पेटयत असेल वृंदावनांतू श्रीकृष्णा मारूक अशी वरी सांगील असं
की श्री कृष्ण एव्हरीडे कमसान पेटेल एक राक्षस तांनी पिऊच पशी फूड मारतसील. एक दिवस कंस अरिष्टासूर म्हणून एक राक्षसा पेटयता कृष्णा मारूक. अरिष्टासूर एक होड आणि एक भयंकर म्हशी रुपार येता आणि वृंदावनांतू उत्पात कुठ सूर करता. आणि थोडे वेळानं श्रीकृष्ण येता आणि अरिष्टासूराल सिंग धर तक भूमी धाडून सोडता. अरिष्टासूर जलरी ओटयता. श्रीकृष्ण अपास अरिष्टासूराल सिंग धर तक भूमी धाडून सोडता आणि तक मान सोडता. हाज नंतर श्रीकृष्ण गोवर्धन पर्वताले वत्ता पुरा गोपीचा मेळूक. आणि थंय वतरी श्रीमती राधाराणी आणि पुरा गोपी सांगताची की तू आज एक म्हशी मारनू एक व्हड पाप केल्लाय आणि आम्ही तुगेल संगत असल्यार आम्ही वरी एक व्हड पाप करतली. कडे श्रीकृष्ण निमगिता श्रीमती राधाराणीक की हांव ह्या पापाच प्रायश्चित कशी करचें. श्रीमती राधाराणी सांगता की ह्या पापाच प्रायश्चित कोरका जाल्यारी ह्या जगत्याच पुरा तीर्थस्थाना वचून पवित्र न्हंयेन तू स्नान कोरून येवका. हाज नंतर श्रीकृष्ण सांगता की हांव खंय वचगत्य ना, पुरा तीर्थस्थान दुखून पवित्र न्हंय हकड येतलें. आणि श्रीकृष्ण तेगेल पांयाक खुलवीन श्री श्याम कुंड निर्माण करता आणि तंतू पुरा पवित्र न्हंय म्हणल्यार गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी ह्या श्री श्याम कुंडा प्रवेश करताची. आणि श्रीकृष्ण श्री श्याम कुंडा स्नान करचा वता. श्रीकृष्ण श्रीमती राधाराणी सांगता की तू पुणी अरिष्टासूराल साईड घेतलीय तेजे की तू वरी श्री श्याम कुंडा प्रवेश करका तुगेल पापाच प्रायश्चित करचाक. श्रीमती राधाराणी सांगता की ह्या श्री श्याम कुंडस न्हय तू म्हशी मारलेल पापान तेजेर असर जाल्ला तेजे खातीर आम्ही हंतू प्रवेश करनासतली. आणि श्रीमती राधाराणी आणि गोपी तेंगेल कांगण घेवन श्री राधा कुंडा निर्माण करताची. आणि हज निमित्त श्री राधा कुंडा श्री कंचन कुंड वरी म्हणताची. कडेक श्रीमती राधाराणी श्री राधा कुंडा निर्माण कुंजतरी मानसी गंगा दकून मातेच मटकींतू उद्दा बन हाडताची. ह्या बोलून श्रीकृष्ण भारी दूख जाता आणि श्रीकृष्ण पुरा पवित्र न्हंय सांगता की त्यांनी श्रीमती राधाराणी आणि गोपी वचून विनंती करका की श्री राधा कुंडांत वरी पुरा तीर्थ स्नानाचे पवित्र न्हंय आसा. कडेक श्रीमती राधाराणी ह्या स्वीकार करता आणि श्री श्याम कुंड दुखून पुरा न्हंय श्री राधा कुंडा वता. आणि कडेक 500 वर्स फूड श्री चैतन्य महाप्रभू कोण श्री कृष्णाची ह्या जगत्यांत येवन ह्या राधा कुंड आणि श्याम कुंड अपास रिडिस्कवर करताची. आणि ह्या जगत्यांतू युगधर्म आणि हरिनाम संकीर्तन अपासन स्थापन करताची. आणि मुखार अशी वरी सांगिल असं की धनी व्यापारी सपन येता खंचन स्वयं बद्रीनाथ देव येऊन सांगता की तू श्री राधा कुंडा जीर्णोद्धार कोरका रघुनाथ दास गोस्वामी गायडन्स अंडर. उपदेशामृता 9वी वर्षात श्लोकच नव्हे. वैकुंठ जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रसोत्सवद वृंदारण्यमुदार पाणी रमणात तत्रापि गोवर्धन राधा कुंडमिहापि गोकुलपथे प्रेमामृताप्लवनात् कुर्याद अस्य विरजते गिरितटे सेवम विवेकिनकः. ह्या श्लोकाचा अर्थ की ह्या जगत्याच मोस्ट पवित्र जाग मथुरा कसन वैकुंठ किनावरी पवित्र असं की त्या म्हणल्यारी श्रीकृष्ण ते स्वयं आयलेल. मथुरा किनावरी चड पवित्र वृंदावन धाम असं की त्या म्हणल्यारी थंय श्रीकृष्णा तेगेल सखा उठू 5 टाइम्स केल्लेले. वृंदावन धाम किनावरी चड पवित्र गोवर्धन पर्वत असं की त्या म्हणल्यारी श्रीकृष्णान गोवर्धन पर्वत तेंगेल हाता 7 दिवस कितें धरलेले. आणि गोवर्धन पर्वत किनावरी चड पवित्र श्री राधा कुंड असं की त्या म्हणल्यारी थंय श्रीकृष्णान दिव्य 5 टाइम्स जाल्लेले. आणि लास्टली ह्या पुरा लीला देवान कोर्च पुरा डिवोटीजांतू भक्ती वाडोवच्याक आनी श्री राधा कुंड लीलान आमी पळोवं येता की श्री कृष्णाल भक्ती जावका जाल्यारी श्रीमती राधाराणी दय असल्यार मात जाता. हरे कृष्ण. ब्रजमंडल धाम की जय. श्री श्री राधा कुंड की जय. देवामृत हरे कृष्ण लायक झालं. सो आता आमकां कळलें राधा कुंड म्हळ्यार राधेले कृष्णा मोगांतू भरला.
आता हांव ऍक्च्युली विंदुराल काणी सांग्या म्हणलें की तुमकां बरें आतां वेळ जालो ना सांगता की नाका सांगता बाय ओके ओके कोण एकलीन सांग्या सांग म्हळ्यार सांगता आतां पळया पुरे जन कार्तिक मास जाता आसा कार्तिक मासांतू सुलभ ರೀತಿ ಭಕ್ತಿ करची म्हणारी दीपदान दाखोवचे दिवली दाखोवचे पण तिक वाती तुप्पान बुडोवचे आणि उज्ज लावचे दिव लावचे आणि दामोदराक दाखोवचे कितली सुलभ ऍक्च्युली विष्णू धर्मोत्तर पुराण म्हणलेलं एक पुराण दाखवून एक विंदुराल काण आसा आत भक्ती ऍक्च्युली ಗೊತ್ನಾಶಿ ಅನ್ನೋಯಿಂಗ್ಲಿ केला समेत ते भारी पॉवरफुल आम्ही कसन केल्यारी भक्तीन तू वेस्ट जायना म्हणून एक विष्णू धर्मोत्तर पुराणान तो एक काणी सांगला विंदुराला कसन आहे म्हण पळया एक पंता हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी तुम्हाला कनेक्शन स्टक झाला की म्हणून हरे कृष्ण ओके ओके कनेक्शन गेला माताजी तर रिकनेक्ट झाला ओके हा हे विष्णू धर्मोत्तर पुराण म्हळेल एक पुराण दाखवून एक विंदुराल काणी विदर्भ देश म्हळेले एक प्लेस ಅಂತೂ ಚಿತ್ರರಥ म्हण एक राय आसिलो तक्का 115 जन पूत आसिले सन्न चलचरडुव एकली चेल्ली एकली दू आसिल तिगेल नाव ललितिका म्हण सांगून ललितिकाक काशी राजा म्हण काशीचे एक गावाचे फेमस राज आसिलो तक वार्डी कोण दिले ते काशी राजाक फस्टची 300 जन बायल आसिलेंची तांतूय ललितिका मेन वाईफ जाता पुरे बायले पशी मेन बायल जाता ती ललितिका कसं काम के घोसवा आश्विन मास अर्ध स्टार्ट जातानाची कार्तिक मास एंड ते तिके काम म्हळ्यारी आमगेल देवस्थानात पळय विश्वरूप म्हण एक दिवस करता ना ते एकू दिवस करचे ही कसं करची की ललितिका आसिल विष्णू देवस्थान फुल्ल हजार 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 दिव लावचे मागीर थंय आसिले सायडर रोड आसिले सांसन देवस्थान गुडी आणि आसिल्यांक पुरे दिवली दिवची की तुम्ही पुरे दीपदान करा म्हणून कडे बाई पवित्र न्हंय पवित्र रूक आज खंय गेला न्ही हिने दिवली लावचे काम की सकाळी दनपारा सांजे रात्री पुरे दिवली लावची के तशी पुरे जनाक हिगल पळोवन कसं बा केदन पळयलं डेली दिवली लावचे काम कार्तिक मास एंड ते दिवली लावची की देवस्थानांत कसं बा तू कसला अशी ह्या नमने दिव लायता म्हणून वरलेले 300 बायल निमगी ताचके ललितिका तू कसला अशी करचे म्हणून ताका ललितिक म्हणत की म्हाका मेगेल पुडली जन मुडगास इथे पूड एक प्लेस आसिले भारतांतू त्या नरसिंहान नल्लेल तसल एक न्हंय आसिल प्लेस त्या प्लेसांतू सौवीर राज म्हण एकलो आसिलो ताण एक देवस्थान बांदिलेलें त्या देवस्थानांत एक बटमाम आसिलो त्या बटमाम चंद कोन देवाक आरती पुरे कोरून पूज कोरून अगरबत्ती पुरे लावून दिवली दवरून वच्चेसिले एक दिवस कसं जल म्हणारी ती ललितिक पुढे बिंदूर जावन आसिल के ते एक दिवली जळत असेल की बटमाम बागेल गान चमकलो दिवली सान डिम्मार जळतस की विंदूर कसं केलं वाव पट्टा जोर भूक करतस हे वा ती लायक असता खाऊया म्हण सांगून वचून बिंदुरान वा ती खालके ताक गोत ना ते जळत असेल ऑलरेडी म्हण सांगून वा त्या शिशी खाऊच्या वत म्हणताना ते मागशीचे एक मज्जा राहील की मज्जा येऊन विंद्रा दोरच्या येईल की एकडे वाती सोडू काही ना एकडे भैयान जीवा भैयान कसं करत की विंदूर अशी वैरी तगू रपा 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 गुंतके उडतके तदना देव कसं लेखत की वाव हो मग दामोदर आरती
म्हण लागतके आणि हे मजराकरान वांचूक त्या देवाला सुत्तू एकड तेकड अशी गोंतकी देव वाव लायक प्रदक्षिण केल्ले म्हण सांगून लेखतकी कडे ते उज्ज तागेले तोंडा धरलेले न्हू त्या वाती उज्ज तोंड बरी स्तूप लावन जावन उज्ज लागून विंदुर मेल्ले कूडले ते विंदुराला आत्मा ललितिका जाल्ले ललितिका एक चंदीक राजकुमारी जावन तिका लायक एक स्थान मेळलेलें आसा हे कार्तिका दिवलीचे उडगास तिका नेक्स्ट लायफान ती बरले कसला म्हळ्यार तिने देवाल सेवा अनोइंगली पुणी केल्ले निमित्त लास्ट मिनिट सो ललितिका हे अंतु काणी तामकां कसं कळटा आम्ही नोइंगली अनोइंगली ಗೊತ್ತಸುನ್ की ಗೊತ್ತನಾಶಿಯस की एक आरती दिवली दाखयल्यार पुरकी ताका त्या नमुने खुश जाता आमकां इतली सुलभ एक आसिल एक मार्ग मेळ्ळा आनी थोडे दिवस कार्तिक मास आसा कोण पुरे दाखयता नाच की आरती आजीची दाखोवन आरती दाखोवचा स्टार्ट करा एकादशी आसा पायी परा एकादशी करा तुळसीक आरती करा तुळसी उद्दा घाला प्रदक्षिण करा पुरे सुलभ हेचे कांय खर्चू ना मस्त कांय टाइम घेना जप करा आमगेले भागवत पुराण कोंकणी तांगेले एकादशी दिवसू फुल भगवद्गीत पारायण करचे आसा सो कोणाकय असल एक सुवर्ण अवकाश तो भाग घेवका म्हण आसल्यारी तुम्ही हांगाचे एडमिन टीमाक नाव दियाची आणि ना जाल्यार तुम्ही जॉईन जावन वाजू येता तुम्ही तांगेलो पुरे वाजू येता सगळे भगवद्गीता 700 श्लोक वाजूचे आसा प्रति एकादशीक हे कार्तिक एकादशी भारी पॉवरफुल भारी स्ट्रॉंग कोणेय असल एक अवकाश मिस करच्या नजा सो आता दामोदर आरती आणि दामोदर अष्टकम सांगू येता सची हिज ग्रेस मधुपति गोपीनाथ प्रभु हरे कृष्णा प्रभुजी हरे कृष्णा ऐकतच नवा वय ब्रह्मामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं रसकुण्डलं कुकुले व्रजमानं यशोदाभियोलुकलादवमानं हरामृतमत्यन्ततो द्रुतगोप्यां नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं रसकुण्डलं गोकुले व्रजमानं यशोदाभियोलुकलाधवमानं हरामृतमत्यन्ततो द्रुतगोप्यां नुदन्तमुहुर्नेत्रयुग्मामृजान्तं करम्भुजयुग्मेन सातकनेत्रं मुहुश्वासकम्पत्रिरेकगण्ड स्थितग्रीवं दामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुन्दे स्वघोषं
दीयेषितग्नेषु भक्तचित्तत्वं पुनः प्रेमतस्तं तथावृति वन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न जान्यं वनेहं वरेशदपिह इदं देव पूर्णत गोपालबाला सदा मे मनस्य विरास्तं हि मन्ये इदं ते मूकाम्बोजमत्यन्तनि व्रतं कुण्डलैस्निग्धरत्तैश्च गोप्यां मुहुश्चुम्बिता बिम्बरक्ताधरण्ये मनस्य वीरास्तामलां लक्ष्यलाभै नमो देव दामोदरानन्द विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजलधिमग्नं कृपादृष्टिवृष्ट्यादिदीनं वदानो गृहनिशमामग्नं मेघचिदृश्य कुबेरात्मजो बद्धमुखैव यत्वा त्वयोमुचितो भक्तिर्भाजो कृता च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ नमो श्रीगहो मे श्रीदामोदरेह तेस्तु धाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोधराय विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यां नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यां हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
सुमधुर दामोदराष्टकम दामोदराष्टकम की जय. जय. प्रभुजी कसं अनाउन्समेंट असवा. हरे कृष्णा. पूरा जन कही माताजी विंगड काही ना कंक्लूडिंग सेशन अंद वच्चावा. ओके. सो हरे कृष्णा पूरा जन कही सॉरी माताजी नरसिंह आरती म्हणकावा. अवय तुम्ही म्हणाचे आम जस्ट कंक्लूड करता वगैरे तुम्ही म्हणाचे. हरे कृष्णा पूरा जना काही भारी धन्यवाद आयच्या या प्रोग्रामात तुम्ही पुरा जन मस्त डेडिकेटेड जान भाग घेतला सर. आणि स्पेशल थँक्स टू पुरा चेरडूवांक तांगेल पेरेंट्स मागीर माताजी सांग कोण तांकां पुरा लायकून ट्रेन केला हे कृष्ण भावनामृता बगे तांकां सांगून दिता तसाची तांकां पुरा जनांक धन्यवाद सांगता. मागीर आमकां आतां भायरचे वर्ल्डान पळयता म्हण आसलेली मस्त कूट एड्युकेशन हें तें पुरा मेळटा पुरा नॉलेज भायर दुखून मेळटा जाल्यार तांतू हें केदान संपूर्ण जाता की आमी केदान दैवाल बगे चेडवांक सांगून दिता तेदान मात्र हें कंप्लीट जाता. तशी ते एक अंतू मुखार वचाक तुमी भारी हें कोण चेडवांक शिके हें करता सही तांकां इनवॉल्व करता सही आनी काही पुरा जनांक तुमी स्प्रेड कराची हाजे बगे का मस्त मस्त चेडवांक हे सेम आतां तुमी एक्सपिरियन्स केलें ना तें एक्सपिरियन्स करूची भाग्य आनी काही मेळ का ताजे निमित्त तुमी पुरा जनांक हे वर्ड स्प्रेड कराची. मागीर तशीच हें फुल ऑर्गनायज करचे बगे काही मस्त जाणां हाजे मागशी आसाची अशी न्ही सावंड सिस्टम्स मागीर प्रेजेंटेशन्स चेडवां तें ट्रेन करचें तांकां प्रॅक्टीस घेवचें आनी तूं कितली एफर्ट्स पुरा जाणां माताजीसांनी चेडवांनी घाल्ल्यान आसा तांकां पुरा जाणांक आमी भागवत पुराणान धन्यवाद सांगत आसा. तशीच हें मालगड्यान ब्लेसिंग्स ना नासलेली हें कसलेंय सादी जायना तर तांकांय आमी आमगेलो प्रणाम अर्पण करताय. तशीच ह्या अवसरार हिज ग्रेस राधाकुंड प्रभुजी कोण की आमकां गायड करता आसा तांगेल्या आशिर्वादा निमित्त हें पुरा जाता आसा. मागीर आमगेले मुरलीधर चरण प्रभुनी सखी चरण माताजी शाश्वती गंधर्व माताजी मस्त जाणां नांव काडूंक गेल्यार आमी पुरा जाणां लिस्ट सांगपाक जाता तेन्ना हांव नांव कोणानी सांगना पुरा जनांक आमगेले धन्यवाद सांगता. मागीर मुख्य जान हिज डिवायन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद तांगेल निमित्ताचे आज आमी हांगा सत्संग करता सही तांणी कसलेंय भगवद्गीता भागवतम कसलेंय ट्रान्सलेट करनी म्हण आसलेली कृष्ण भावनामृत संघ तांणी करनी म्हण आसले जाल्यार आमी आतां खंय खंयचेय पार्टी अटेंड करता आसतना ना नासल्यार खंयचेय मॉलांत घुमता आसता तें पुरा अवॉयड करून तशें अवॉयड करचें म्हणून न्ही जाल्यार आमकां एक रायट डायरेक्शन पयलीं हांव एक लेक्चर आयकुच्यांनी सांगिल्लें आसा आमी दिवाळीक दीव दाखयतना पळय ते दिवाळीक देवाक दीव दाखयतना ते मडकीन केल्लो दिवो रावंड आसता खंय आनी ताका तें ट्रायंगुलर शेप आसता खंय तें फोकस आमगेलें आनी तें केदाणगी आमी देवाल वयर फोकस येता तेदान आमगेलें लायफ सार्थक जाता. तशीच हें आमगेलें मस्त कूट आमगेलें मत घुमता आसा जाल्यार तें वन पॉयंट करचें बगे श्रील प्रभुपादान हें कृष्ण भावनामृत संघ मस्त हें आसा. तशीच आमी आमगे लायफ केन्नाय देवाक आरती दाखोवन आमगेन सोळ आमी ताजे दिवले वाती म्हणून आमगेन हें दीव म्हणून आमगेन बॉडी आनी ताजे वातीनी लायट म्हणून आमगेन सोळ ते आमी देवाक समर्पण करचें आमी देवा दीव दाखोवच्यान देखून सिग्निफाय करता. तशी आमी आमगेन लायफ आमगेन जीवन केन्नाय देवालांतू समर्पण करताची तांगेल भक्ताल सेवा बगे समर्पण करून आयचे प्रोग्राम आमगे वायंड अप करया. वायंड अप करचे फुडें पुरा जनालय स्वास्थ्या खातीर पुरा जनालय कसं कश्ट आसत तें पुरा निवारण जावचे खातीर भक्ती मार्गांत मुखासून वचे खातीर आमी नरसिंह प्रणाम करूं जावन शाश्वती गंधर्व माताजीक आपयताची
ओवर टू यू शाश्वत गंधर्व माताजी. हरे कृष्ण. उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्. श्री नृसिंहा जय नृसिंहा जय जय श्री नृसिंहा. प्रल्हादेश जय पद्मा मुख पद्मा भृंग. नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने हिरण्यकाशिपूर्वक्षः शिलटङ्कानकालये इतो नृसिंहा परतो नृसिंहा यतो यतो यामि ततो नृसिंहा बहिर्नृसिंहा हृदये नृसिंहा. नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरे नखाम् अद्भुतशृङ्गां दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गां केशवधृता नरहरिरूपा केशवधृता नरहरिरूपा. जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे. जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव. जय नरहरि जय नरहरि नरहरि जय नरहरि. जय प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज. नित्य गौर हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल. जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद. जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव. हरिनाम संकीर्तन की जय. हरे कृष्णा महामंत्र की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्री श्री राधा कृष्णा गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय. वृंदावन धाम की जय. नवद्वीप धाम की जय. मथुरा धाम की जय. द्वारका धाम की जय. जगन्नाथपुरी धाम की जय. गंगा माई की जय. यमुना माई की जय. भक्ति देवी की जय. तुलसी देवी की जय. सामवेद भक्त वृंद की जय. गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees. ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees. all glories to assembled devotees. हरे कृष्णा. ऑल ग्लोरीज टू गुरु एंड गौरा. माताजी क्विज कॉम्पिटिशन डिसेंबर 11 क्विज कॉम्पिटिशन आसा. फॅमिली क्विज हे सगळे फॅमिलींतो. आतां इतले दिवस चेडू ऑनलायन पळय क्लास जाताना चेडूवान मात्र एग्जाम बरोवचे आशिल्ले. विंगड जनान हेल्प करूना. आत्तां कशी म्हणारी पूरे जनान तन्नी उल्लोन घेवन हेल्प कोण घेवन आन्सर करयता. तसं लायक क्विज कॉम्पिटिशन ऑपॉर्च्युनिटी आसा. हे नेवनारपुणी तुम्ही कृष्णा बुक आणि भगवद्गीते बुक चिके रेफर करून चिके एक्सपर्ट जायाची. ते सिलेबसान तू दोन्हीची कृष्णा बुक आणि भगवद्गीता बुक दोन्ही तुमगेला ना म्हण जाल्यार ताजी PDF पेटयताची. ना जाल्यार ते ऑनलायनारी मेळटा. लागीं नियरेस्ट इस्कॉन सेंटरांतूय मेळटा. ना तांचे भक्तांक कॉन्टॅक्ट करा. तांकां भारी खुशी जाता बुक डिस्ट्रिब्युशन करचे भाग्य मेळ्ळा आमकां म्हणून. खंयची भाशेर जाल्यार त्या भाशेर तुमकां हाण दिताची. सो असल एक ऑपॉर्च्युनिटी आसा. डिसेंबर 11 रिजिस्ट्रेशन करचे. ॲक्च्युली लिंक पुराय तुमकां ग्रुपान मेळ्ळेलें आसा. मेळ्ळी म्हण जाल्यार वापस पेटयता आसतांची. रिजिस्टर करा आणि गम्मत करया. कृष्णा कॉन्शियस तू गम्मत करया कृष्णा प्रज्ञे रितीर. सो
तंतु तप जल्ले हे जल्ले कसं बेजार पर करू ना. इट इज ए फन ऍक्टिव्हिटी, फन क्विज. सो मस्त जना नाव देऊ का म्हणून एक रिक्वेस्ट दितात ना. पुरे जण निद्दलेंच बाय कोणी हँड रेस करायची. वही माताजी दित्ताच आम्ही. ओके, थँक यू व्हेरी मच. हरे कृष्णा. सो आईचे गोपाष्टमी सेलिब्रेशन्स मस्त वेळ जाऊन झालेलं जाला री तुम्ही पुरे निदान अशी बैसून आमक पुरे सपोर्ट केलेलं असं. मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण, हरी बोल. भागवत पुराण कोंकणी वृंद की जय. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. शिला प्रभुपाद की जय. गोपाष्टमी महोत्सव की जय. दामोदर महोत्सव की जय. ताई घोर प्रेमानंदे.